असली भुरगीं न्हू, आमकां आपणायलोलीं भुरगीं. आमी मनशाचीं भुरगीं. कोणाचीं भुरगीं? मनशाचीं भुरगीं, आदां हेवेचीं भुरगीं. पूण देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां आपणायल्या आनी आपल्याची जो कोण जेजू क्रिस्ताक स्वता मानता तीच देवाचीं भुरगीं. समजता? आमी सगळीं देवाची, आख्ख्या संवसाराची भुरगीं देवाची भुरगीं जायना. देवाची रोचना आमी सगळीं. आमी कोण? देवाची रोचना. पूण कोण जेजू क्रिस्ताक वळखता, जेजू क्रिस्ताक बांदून घेता, सोमी आनी दोनी म्हणटा, जिव्याचो जिवो पूत, आनी तो आमच्या पासो संवसार येवन तो मेलो आनी तो जिवन जालो म्हणून भावार्थ धरून आमी फुडें वेता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. प्रेज द लॉर्ड. बरें आसा. देवाच्या भुरग्यांचें काम कितें? खरी अपुरबायची भुरगीं कितें करता आपल्या मांयक पायक, आनी मांय पाय कितें करता भुरग्यांक? सॉरी, नको तुमी मांय पायची भुरगीं न्हू? ल्हान आसतना पळोवना तुमच्या जिविताची खबर? अपुरबाय मागीर कितें करतात? देवाक आमच्या मांय पायक आमी वाखाणटा, मांय पाय भुरग्यांक वाखाणटा, हेंगेन घेता आनी भुरगीं कशीं दोन दीन धाकटीं आसतना कितें कितें नाटकां करून दाखयता. हेवता, हसता, बोड घालता आनी मांय पाय रडोंक लागता. वय आं, मांय पाय खुशाल जाता. सो तेच भशेन आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी देवाक खुशाल करूं जाय काय नाका? म्हणून आमी वचन करया काय उबी रावया? भुरगीं ल्हान आसतना उबी जाता, नाचता, हेवता, ते अशें आमी उबी रावया आनी देवाक खुशाल करूंक, देवाक वाखाणुया. देवान आमकां आयचो दीस दिला, आयचो वेळ दिला, ह्या जाग्याचेर हाडल्या, एकठांय केल्या आनी देवान आमकां बासारला तुमी एकठांय जाल्यार म्हज्या हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देव आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमी कितें तरी देवाक दिवंक जाय काय नाका? कितें दितले आमी? आमच्या काळजांतली खुशालकाय. सगळ्यांच्यान व्हडलें देणें कितें? आमच्या काळजांतल्यान कितें काळीज भोंवता तें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. ती खुशालकाय, तो मोग जे देवान आमकां कितें दिलां, ती उजगाडणी देवान आमकां ह्या जाग्यार हाडल्या, एकठांय केल्या, कितें करूंक? देवाची वाखाणणी आनी तुस्त करूंक. इस्रोतो 34 सांगता, हांव सगल्या वेळाक देवाक वाखाणटलो. इस्रोत्र 100 सांगता, 4थी ओड, आर्गां वाखाणणी दिवन ताचे दारवटे उतरून ताच्या घरान भितर सरात. हालेलुया. आमी आयिल्ल्यात ते कोणाच्या घरान भितर सरूंक आयल्यात? देवाचें घर खंय आसा? आं, देवाचें घर खंय आसा? व्हडल्यान उलयात न्हू बाय. काळजान देवाचें घर आहा? तुजी कूड जावन आसा देवाच्या आत्म्याचें घर, काळजान न्हू. हालेलुया. हालेलुया. म्हण आमचे कुडींत आमी देवाक आमच्या आत्म्यान वाखाणून आमचे कुडींत आमी देवाक भितर घेवया, आमच्या काळजान घेवया, तशें म्हणटा तुवें म्हटलां तें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. थँक्यू जेजस. तर सुरवातेक आमी पयलीं जसो जेजूची आशा, तुवें म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुमचो कुरीस उबा रावता आनी म्हज्या फाटल्यान उबा या. कुरीस खंयचो? खंय हा कुरीस तो? खंय हा गो तो? खंयचो कुरीस वतले आमी आतां? बाय तुज्या लायफाचो कुरीस उबारून दाखय मुगो म्हाका, कसो बातली? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. बरें, चड लांब करचें ना आमी. आमच्या तोंडान उच्चारून आमच्या हातींनी सायन करून खुर्साची आमी हो कुरीस उबारता. आमच्या कुडीर खुरीस करता काय ना आमी? तोच आमी करुया आनी जेजूची फाटलावदारां जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. कितें म्हटलें तुमी जाणा? बापाक मान दिलो, बापाची आमी रोचना, बापान आमकां रोचली. पुताक आमी मान दिलो कित्याक पुतान आमकां गुलामपणांतली सोडयली. बापान आमकां रोचलली आपल्या सारक्याची, आपल्या रुपाची, पूण आमी गुलाम जाली संवसाराची, अस्कोतायेची, दुयेंसाची, पिडेची, गिरेस्कायेची, आशेची. पूण तरी आसतना
जेजून आमकां सोडयली. आपलें रगत दिवन आमकां विकती घेतली गुलामपणांतली सोडका दिवंक. किंमत फारीक केली आपल्या रोगतान. हें आमी जाणा जावंक जाय, हें आमी शिकोवंक जाय. हांव जियेता तें म्हजें जिवीत न्हू. हांव फ्रिडम जियेतां. कोणाक लागून? म्हज्या सोमया सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताक लागून. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र आत्मो त्या जेजून बापा लागीं मागून आमकां दिला. देखून आयज आमी ह्या जाग्यार आहा. तें पवित्र उतर, पवित्र पदवी जी तुज्या भितर आहा आनी तेजी भासावणी केल्या देव. तूं कितें उलयताय तेजे वयल्यान तुका जिवीत वो मरण आसा. तर हांव आनी तूं पवित्र उतरां उलोवपाक, सोत उतर उलोवपाक जेजून बापा लागीं मागलां आनी आमकां तो पवित्र आत्मो दिला. आनी तो पवित्र आत्मो खंय आहा? आमच्या भितर रावता. देवाचें उतर पवित्र उतर. पूण आमी कितें करता? आमच्या भितर खंयचें काडटा? संवसाराचें उतर भायलें घेता आनी आमचे भितर घालता आनी भायर काडटा. दोळ्यांनी पळोवन, कानांनी आयकोन, मनान चिंतून, बरें सोडून आमी कितें करता? वायट लागता. हें आदारना जावंक आमकां जेजून पवित्र आत्मो दिला. पवित्र पुस्तक दिलां, भासावण्यो दिल्या, पवित्र भासावण्यो. आनी सांगलां स्वर्ग आनी संवसार सोदतलो, म्हजें उतर सरचें ना. आतां आमकां कितें जायी? आमी सोडलेलीं जायी काय देवाच्या राज्यान जियेलेलीं जायी? आनी जियेले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाच्यो भासावण्यो. ह्या पवित्र पुस्तकान, ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां 8,000 भासावण्यो दवरल्यात. कितल्यो? 8,000. आमी कितल्यो भासावण्यो आमच्या भितर घातलेल्यो आसा काय? कितल्यो भासावण्यो आमी शिकल्या काय? कितल्या भासावण्यांनी आमी जियेता काय? स्वताच्या. म्हणून भासावण्यो जायत्यो आहा. संवसाराच्यो, निड्डुकायेच्यो, कुसऱ्यापणाच्यो, आशेच्यो, हे सगल्यो भासावण्यो संवसारांतल्यो. आमकां उपकारां पळय तसल्यो. पूण जरी तर आमी स्वताच्यो भासावण्यो घेता जाल्यार आमच्या जिविताक बऱ्याक आनी बऱ्याक वाडटा आनी चडटा. बरेंपण आमच्या जिवितांतलें. जशें दाखवेलीक फळां येता, बरीं फळां ते दाखवेलीची ओळख दिता, त्या झाडाची ओळख दिता. तेच भशेन आमच्या जिवितान आमी भासावण्यो उद्देशी आमी दाखोवन दिता आमी कसली दाखवेली ती. आनी जे जेजून शिकयलां फळां वरवीं तुमकां अडकोंक मेवतली, झाडाक अडकोंक मेळटलें. तर हीं फळां दिवपाक देवान आमकां हिंगा तयार केल्या. तीच आमी देवाक आर्गां वांकाणी दिवन पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बूद मागूंक आयचो दीस दिला, आयचो उजवाड दिला, हें बरेंपण सगलें दिलां, ही भलायकी दिल्या, ह्या जाग्यार हाडलां. हें आमचे पदवेचें काम न्हू, हें काम देवाचे पदवेचें. हालेलुया. तो त्याच देवाक आर्गां दिवया, वांकाडुया आनी म्हणूया हालेलुया 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 ओरा बाशिरा बाला बाशा काका ला बाशी इयारा बारा 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 ला बाशा बाबा बाला बा इयारा बारा इयारा ला बाशा काका ला बा इयारा बाबा बाला बाबा बाबा बाला बाशा ला बा ओरा बारा 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 बा इयारा बाशिरा बाला बाशा काका ला बा ओरा बाशिरा बारा 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 इयारा बारा 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 bara 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 ora bayara bara basha bara iyara bara 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 basha kaka kala mata iyara bara 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 to wala la la basha aba ba ba bara basha ihara bara bara aba ba 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 aba ba 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 bara basha iyara bara 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 to wala la la ihara bara bara basha bara
अर्घा तुका बापाक, अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका पवित्र आत्म्याक, अर्घा तुका पवित्र आत्म्याक, एकल्याच देवाक. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. बसूया. गायन म्हणता गो, गायन म्हणता नका म्हणता थँक्यू अशिराव बाय अशिराव मजर आहे मजर आहे. पळया तें गायन म्हणच्या पयलीं तुमकां हांवें कोतो दिता कित्याक म्हाका तेणी सांगलें आपल्यालो ताळो बरो ना आमी गायन करचें ना. हांवें म्हळें बरें आसा कांय नजो पूण तुमचें मागणें पळय देवाक आमी वाकडलं देव आमी देवा कडेन उलयलीं आनी देव तुमचे कडेन उलयलो आनी आयज तांकां आदार दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयकात स्तोत्र 100. वोड 4. अर्घां दिवन ताचे दारवटे उतरून काडात, ताका वाखाणून ताच्या मंदिरांत भितर सरात, दिनवसेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या 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 म्हणल्यार कोणाच्या?
देवाच्या आर्गां दिवन देवाक जे दारवोंडे उतरून काडात. देवाक वाकाणून देवाच्या मंदिरांत भितर सरात. स्तोत्र 100 आनी वोड 4. हेंच जायें अशें म्हणून आमकां गौरव आसा देवाच्या उतराची समजुणेची. कित्याक ही स्तोत्रां जावं भासावण्यो ह्यो जायत्यो आमचे कडेन आसा. एक भासावणी जर आमी घट दवरून रावत आनी ती भासावणी जर एका दिसाक आमी घेयत जाल्यार आमकां खूब फायद्याक पडटा. सांगचें म्हणल्यार जसो देव जोशुआ कडेन उलयलो आनी जोशुआक सांगलें जो मोइसे सांगाताक आसलो तेच भशेन हांव तुज्या सांगाताक आसतलो म्हूण कायदो दिलो. आयज तो कायदो आमकां जरी देव जेजू बराबर आसलो तोच देव जेजू सांगाताक आसा तो आमच्या सांगाताक आसा. समजता तुमकां. पूण देवान आमकां एक कायदो दिला. जेजू वरवीं एक कायदो घातला. म्हजें तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. जरी हो कायदो जर आमी शिकता जाल्यार सर्वेस्पर आमचो गोवडी कांयच आमकां उणें ना. कित्याक आमी तेजीं भुरगीं जावन आमी कालती जावन देवा सांगाताक रावंक सोदता जाल्यार पवित्र पुस्तकाची भासावणी घेवन आमी रावूंक जाय. जसो जोशुआ रावलो देवाच्या उतराची एक भासावणी घेवन आनी ताणें पोरजेक आमकां ही दिली. सुमुडचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं दी. कितल्या जाणां कडेन आहा काय आमचे कडेन? ताचेर आसा तें वेविसायेन नियाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. एक भासावणी घेवन म्हाका गरज आसा पळय ती भासावणी. जर म्हाका काम ना म्हाका काम जाय जाल्यार खूंय हा हितून हा सोद म्हूण सांगलां. आनी बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन 4:20-19 सांगता म्हजो देव आपल्या ओळ उदारपणान जेजू क्रिस्ताच्या सहकारान सगल्या म्हज्या गरजांक पावतलो. म्हाका काम ना काम मेळटलें आनी कितें जालें आनी कितें जातलें कितें गरज आहा तितलें कोणाच्यान पावोंक जाता? देवाच्यान. तर ही बस आमी तर आसा तेजी तर आमी एक एक उतर घेवन तें नियाळ करून तें आमचें करून घेयत जाल्यार तें भावार्था उदेशी जो जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान जालें. तो भावार्थ म्हणल्यार कितें हें आमी समजूंक पावतलीं फुडें. भावार्थान दुसरें कोण न्हय एक गूण देवाचो आनी तो देव. जेजू जाल्यार तुज्या भावार्थान जालें. तुज्या सांगाताक देव ना जाल्यार तेवढ्या कोणें कांय करूंक जायना. तो भावार्थ जावन आसा हो एक गूण देवाचो आमच्या जिवितान भितर येवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जशें हिंगासर गायन म्हणटा दारवोंटे उतरून काडत हें गायन हांव कोत्ता तें खऱ्या भावार्थान कोत्ता काय? ह्या गायनाचो म्हाका आवडो आसा खऱ्या भावार्थाचो आवडो काय? खरें देवाचें उतर हें काय? जशें आमी आतां हालेलुया केली आमी कितें म्हूण केलें काय? आमी जाय जसो भाग्यवन पावलू सांगता कोरीतकारांक बरोवन जेन्ना तुवें विचित्र भाशेन उलयता ती मनशा कडेन उलोवंक ना देवा कडेन उलयल्या. जशें ल्हान भुरगीं आसा ती आपल्या बापाय कडेन आवय कडेन उलयतात. हेरां कोणें तितलें उलयना नाटकां करिनात. तेच भशेन आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी रात आनी दीस जितले फावटी उगडास येता हालेलुया राबाशिया बावला भाशा देवा कडेन उलोवपाक सोदतलीं. आनी जितलें आमी देवा कडेन उलयता तितलो देव आमकां आपुरबायेन आपल्या बेसांवांनी बोधता आनी ताकाच म्हणटा आमी आशिर्वादीक आसा. आमी खुशाल आसा. कांयच उणें आमकां आसूना. सर्वेस्पर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. केन्ना जाता हें जेन्ना तूं नियाळटा तेन्ना. एकूच भासावणी घेवन तूं दिसाक दीसभर नियाळटा. दुसरी भासावणी घेवन दुसऱ्या दिसा नियाळटा. एक सुमान भर एक 6-7 भासावणी घेवन तूं नियाळूंक लागलें आनी तूं एकठांय करूंक लागलें जाल्यार तुज्या इतलें गिरेस्त आनी कोण ना. समजा तुमी आमी संवसाराची गिरेस्तकायी आशेता पूण देव कितें सांगता जेजू कितें शिकयता पयलें सोद देवाचें नीत आनी ताचें राज्य. उरलेलें भरपूर तुका मेवतलें. आमी देवाचें नीत आनी राज्य सोदिना देवाची भासावणी सोदिना ताका वाखाणूंक सोदिना ताका दिनवासूंक ना वत आमी तें मागोवंक सोदता. दी दी हें दी तें दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका भलायकी दी म्हाका आनी कितें दी म्हाका काम दी म्हाका बरें दी आनी
पूण ती म्हणटा तुका दिलां 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 तुवें तें ओडकोंक ना, तुका तें मेवलां, तुवें तें घेवंक ना, तुवें सोडून दिलां, तुवें शेणयलां. गुन्यांवकारी कोण? पाय. प्रेज द लॉर्ड. कोण गुन्यांवकारी? हांव. कित्याक हाका दिलां पूण हांवें सांबाळूंक ना. देवान जोशुआक सांगलां सांबाळून दवर, वेविसायेन सोमची काय नियाळ कर, तेन्नाच तुजी चिंतलेलीं कामां शार्ती पावतलीं. आमकां जाय आमची कामां शार्ती पावोंक? आमी हिंगा शिकोवंक येता. कितें करूंक? आमची कामां शार्ती पावोवंक. आमकां भलायकी आमी जाय न्ही न्ही ह्या तेन्ना कितें म्हणटा आमकां पेकवणी जायी. हांव बरें ना, म्हाका बरें जावंक जाय. ब्रदर म्हाजेर मागणें कर. कांय त्रास ना. पूण तूं शिकोना जाल्यार त्या मागण्याचो फोड तुका मेवचो ना. तूं आयज बरें जावन झेरूल वयतलें, 8 दीस म्हयनो बरेपणान काडटलें, फाल्यां तर कितें दुसरें जालें, कितें कोत्तलें? ब्रादराक सोदूंक येतलें? तो ब्रादर मेवतलो ना. पूण जरी तर पवित्र आत्म्यांक सोदशी, देवाची भासावणी सोदशी, ती तूं शिकशी, ती तूं शिकिल्ली आसा तूं सोदीत, जाल्यार तुका तुजें जिवीतभर ती भासावणी मेवतली. वय काय ना? हॅलो, सामकी शांत जाल्यार तोंड जाय अशें तुमी. हां, पावस काय इतलो पडोंक ना, थोडी काय इतली ना, पूण तुमी सामकी तुमची तोंडां मोडां बंद करून गपचूप जाल्या. बरें दिसोंक ना आयकोंक तुमकां? मागीर तोंडां सारकीं भावल्यां कशीं तुमची? म्हाका जाय तुमी खुशाल आसलेलीं, म्हाका जाय तुमी म्हजे लागीं उलयलेलीं आनी म्हाका खुशाल दवरलेलो. हांव मुद्दम येता तुमचे कडेन त्या भावा कडेन मागता, बाबा आयज हा मरे, म्हाका सगलो दीस हा मरे, तेका म्हाज्या भाव भयणां कडेन म्हाज्या भुरग्यांक म्हाका उलोवंक जावो, तेचो मोग म्हाका घेवंक जावो. देव आशेता आनी देव सांगता तुमी कश्ट करता तशे बरोबर चपल्यान ती म्हजेशी येयात. हांवूय आशेतां तुमी म्हजे लागीं उलोयात. उलयतलीं काय ना? प्रेज गॉड. गॉड ब्लेस यू ऑल. सर गायन घेवया. म्हणजे घेतला येता तुका म्हण. देव अब्रामाचो आनी देव तुजो आनी म्हाजो. देवाचे वांटे जावंक ना. कितें म्हटलां? देवाचे वांटे. पयलो देव कोण तेजी ओळख म्हाका आनी तुका जायी. बाय देव अब्रामाचो म्हणून देव कोण? खंयचो देव अब्रामाचो? आमी जाणून जाय काय नाका? ना तर अब्रामाचो देव, अब्रामाचो देव खंयच्या देवाक अब्रामाचो म्हणटा तुमी? कितले देव हा? कितले देव हा? एक देव हा. आनी तिका म्हणला न्ही अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, तो देव तुजो आनी म्हाजो. पूण आयज तो देव, तो जेजू म्हाजो आनी तुजो, जेजू म्हजो देव. हें पयलें आमी जाणा. देव कोण? देव देवाचें उतर. देव कोण? देवाचें उतर. हें देवाचें उतर. आमी देवाच्या उतराचें गायन जावंक जाय. आमचें जिवीत कित्यान बदलना? पोन्न्या कोरान काय नव्या कोरान? नव्या कोरान. आमकां पळयता तो खूंय मेवला? नव्या कोरान. स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदी उतर आसलें, उतर देवा सवेलें, उतर देव आसलें. आयज तें उतर तुजें आनी म्हाज्या सवें आसूं जाय काय नाका? काय तें अब्रामाचो देव जावं आमकां? आनी म्हाजी बायलूय घेवन येयली अब्रामाचो देव. गायन बरयलां पळय तें. म्हूण समजणी मेवतली काय? आमी उतराचें गायन घेवया. आयच्या दिसा आमी कितें शिकोवंक येयल्या हिंगा? उतर शिकोवंक येयल्या. उतराची पदवी शिकोवंक येयल्या. अब्रामान उतराची पदवी शिकलो. देवान ताका एक उतर दिलें. कितें म्हणून? एक भासावणी. खूब राष्ट्रांचो तुका हांव बापूय करता. कित्याक? खूब राष्ट्रांत तुका बापूय करता. ताका एकूय भुरगें नासलें पूण राष्ट्रांचो बापूय कसो जालो? आयज तें गायन करून आमचे जायत काय? कितें जाय तुमकां? उतर नासतना देव जावो काय देव आसतना देवाचें उतर घेवन देव जावो? सांगात न्हू. तर उतरां मदें उतर जिवें. आमच्या जिविताक जीव येवं दी. आमचें जिवीत वाडोवं दी. तें बी आमच्या भितर रिगोवं दी. तें बी किल्ल लावं दी. आयच्या दिसाक देवाळे मागया पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या शिकोया आमकां तें बी रोवपाक आमच्या शेतांत. देवाचें उतर तें बी आनी आमी एक एकली जावन आसा देवाचें शेत.
एक वेळेचें काडीचं देवाचें शेत. ह्या काडजांत रोवंक काय देवान आमकां आपोवन हाडल्या आपल्याचें उतर रोवपाक. कोणाच्या शेतान? म्हज्या शेतान, म्हज्या काडजांत. प्रेज द लॉर्ड. तर उबी रावया आनी गायन म्हणटा तें समजोवन त्या गायनाचो ओळख घेवन म्हणत. उतरां मदें उतर जिवी. आमकां जिवीत जाय, जिवीत जावन मेळटा. जेजून सांगलां जी कोणाक म्हजी उतरां मेवल्या आत्मो आनी जिवीत. देव आनी देवाचें उतराचें जिवीत मेळ्ळां. हालेलुया. तो गायनाचो अर्थ, उलोवपाचो अर्थ आमी काडूंक जाय, तेजी समजणी घेवंक जाय आनी तितू तेज्या बरोबर आमी चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, जरी तर म्हाजें चुकलां, तुमकां दिसता जाल्यार एक एकल्याक हक्क आहा म्हाका कडेन उलोवपाक आनी म्हाका सांगपाक. आयकलां तुमी? विचारतली म्हाका, सांगतली म्हाका. आनी जरी तर हांव तें हांव तुमच्या लागीं शिकतां. म्हाका गरज आहा शिकपाची. एकामेकाक आमी मजत करूंक जाय काय नाका? हां, तुमी म्हाका शिकोवंक जावो काय नाका? शिकयतली काय म्हाजें आयकोन तोंड बंद करून उगी रावतली, म्हाजी भायर वचून चाडयो करतली? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भायर वचून उलयनाकात, हिंगा उलयात. हालेलुया. थँक्यू जेजस. उतरामध्ये उतर जिवी. माहीत नाही उतरामध्ये उतर जिवी. हां, बूक नाक गो, एकूच वर्स घे गो. उतरामध्ये उतर जिवे, देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या काळजाक जागोयचेले, नव्या जिवान ते भरचेले. उतरामध्ये उतर जिवे, देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या काळजाक जागोयचेले, नव्या जिवान ते भरचेले. उलय सोमिया, उलय सोमिया, उलय सोमिया. तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. उलय सोमिया, तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. पुस्तकांतल्या पाना पोंदा, देवा उतर तुझे मेवले, ताने लोलो जिवो म्हजो, एकाच फाळाक सुवास जालो. उलय सोमिया, उलय सोमिया, उलय सोमिया. तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. उलय सोमिया, उलय सोमिया, उलय सोमिया. तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. पुस्तकांत उतरां पुंजाय. पुस्तकांतली उतरां पुंजाय, देवा म्हज्या तुकाच भेटलो, निर्शेलो जिवो म्हजो, रोखड्या रोखडोच बरोन आयलो. उलय सोमिया, उलय सोमिया. तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. उलय सोमिया, उलय सोमिया, उलय सोमिया. तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका. Praise the Lord. चल, God bless you. बसया. देव बरें करूं. तुवें म्हाका एक उगडास केलो.
उतराचो. जशें गायन म्हणूंक लायलें आनी त्या गायनाच्या वयल्यानूच आमी आतां सुरवात करुया. उतरां बरयत कांय एक ना. उतरां जायत्या गिन्साची आसात. म्हजीं उतरां आसात, तुजीं उतरां आसात, तेजीं उतरां आसात. आनी आमी संवसारांत जियेतना तेणें सांगलेलें, हांवें सांगलेलें, तेणें म्हटलेलें ही सगळीं बुजायता. पूण हें गायन सांगता पुस्तकांतलीं उतरां बुजावून आमी देवाक भेटोंक जाता. ह्या उतरांनी आमी देवाक भेटोना. तुवें केलें, हांवें केलें, तुवें म्हटलें, तेणें सांगलें, आमी कोणाक भेटता? संवसाराक. हालेलुया. समजलां तुमकां? कोणाक भेटता आमी? संवसाराचे गिरेस्तकायेक, संवसाराची आशेक, निड्डुकायेक, कुसळ्यापणाक, तेणें म्हळ्यार कितें करता आमी? चाडयो कोत्ता एकामेकाच्यो. कोणाक वयर काडटा, कोणाक सकला उडयता. पूण देवाच्या उतरांत तशें ना. जरी तूं पुस्तकांतलें देवाचें उतर पुंजायता आनी तुज्या जिवाक घालता जाल्यार तुज्या जिविताक वाड दिता. तें उतर तुज्या काळजान रोयल्यार तें तुका किल्लोन येता, फकत सत. कितें येता? आनी सत म्हणल्यार कितें? सत म्हणल्यार जेजू. जेजू सांगता हांव सत. कितें सांगता जेजू? हांव सत. आनी जरी तो तें उतर तुज्या भितर आसा, तूं तें उलयता, तूं तें वापुरता जाल्यार जेजू तुकाय आनी म्हाकाय सत कोत्ता. हालेलुया. तुकाय आनी म्हाकाय सतान जिवंक शिकयता आनी तुका आनी म्हाका सत कोत्ता. आमी सताचीं भुरगीं जाता. आनी देखून जेजू जिवांच्या अशी वर्तमानान 17 वरान 17 वडीन बरयलेलें आसा. बापा, स्वता वरवीं तांकां सोंसकारलेले कर. कित्याक तुजें उतर सत. कोण आहा वाचूंक हिंगा तयार? वाचपी कोण आहा? बाय वाच. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कोर. तुजें उतर सत. प्रेज द लॉर्ड. उतर कोणाचें सत? देवाचें उतर सत. कोणाचें उतर सत? देवाचें उतर. व्हडल्यान जबाब दियात तुमी सगळीं न्हू. देवाचें उतर सत. प्रेज गॉड. देवाचें उतर सत. आनी हें उतर संस्कार आमकां केन्ना मेवता? स्वता वरवीं संस्कारले म्हणजे देवाचें उतर उलोवन आनी उलोवन, आयकोन आनी आयकोन, एकामेकाक सांगोन आनी सांगोन आमी एकामेकाक संस्कार दिता. म्हळ्यार त्या देवा उतराची आमी पदवी आनी ओळख दाखयता. वय काय ना? जरी तर आमी देवाचें उतर उलयना. उदाहरण घेवया. हांव बरो ना. म्हाका समज तूं एक चक्कर येता, गोड येता. हांव कितें सांगतलो? हांव बरो ना. वय काय ना? म्हाका कितें जाता रे बाबा? चक्कर येता. कितें उलयलो? कोणाचें उतर उलयलो? बाबा सांग रे, कोणाचें उतर उलयलो? देवाचें उतर उलयलो? म्हाजें उतर उलयलो. म्हाका घडटा तें उलयलो. देवाचें उतर कितें सांगता? म्हाका कितें उलोवंक जाय म्हणून? देवाचें उतर. कितें घडटा तें न्हू, तुका कितें जाय तें उलय. समजता? चक्कर तें न्हू, पूण तुका कितें जाय? चक्कर येयलेलें जाय काय चक्कर गेलेलें जाय? चक्कर घेता वयता पळय तें उलय. कित्याक तें सत. तें बरयल्लें आसा. तो म्हणटा म्हज्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. म्हजी तुमची दूख, म्हजी दूख, आमचे कोश्ट, आमचे त्रास जेजून आपले कुडीर घेतले, ते कुडसार किडायले आनी सासणांक काबार केले. हांव तें उलयत ना. हांव म्हाकोडे कितें आहा तें उलयतां. जाल्यार हांव कोणाक बियांक उदक घालतां? खंयच्या बियांक उदक घालतां? म्हाज्या दुयेंसाक, म्हाज्या दुखीक. हांव बरो ना, हांव बरो ना, म्हाका दुखता. जाल्यार कितें जातलें म्हाज्या जिवितान? दुयेंस देंवतलें काय वाडटलें? तें देंवोंक जाय काय नाका? जाल्यार हांवें कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर तें बरयलां पळय तें. आयजया
इजायास प्रवाद्याची 53 वोड आनी वोड 5 वाचात. इजायास प्रवादी 53 वर्स 5. सोंपी वोड ती. सदां आयकता आमी, सदां म्हणटा आमी, पूण तेजो परिणाम कितें तो आमी सोदून काडटा. देखून जोशुआक म्हणलां, वेविसायीन सोमजीकायेन नियाळ कर. म्हज्या भयणांनी आनी म्हज्या भावांनी जे आमी देवाच्या उतर हिंगा येता जाल्यार कितें तरी शिकोवन आमी घरा या. वय काय ना? आनी कितें तरी आमी शिकोत आनी घरा वचत. आमी तें तर उजार करीत. आमचें आयज हातें जिवीत फाल्यां केन्ना नासचें ना. आमी दुखता पळय तें आमकां आतां हांवें उदाहरण दिलां, तें उदाहरण केन्नाच मोकळें रावचें ना. मोकळें ना म्हणटा तें केन्नाच ना जावचें ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. तर हें तर म्हणटा हांव जाल्यार हांव केन्नाच तें उतर हें संवसारीक दिसती पड तें उतर उलोवंक वयचो ना. पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें उतर. आमी आतां गायन केलां तें उतर. पानां बोंदाक म्हाका उतर तुजें मेळ्ळें म्हटलां काय ना आमी. पूण आमी पानांच काडिना, बुकूच काडिना, उतर सोदिना, उतर उलयना जाल्यार कितें मेवतलें आमकां? तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हांव आनी तूं तोंडान उलयता पळय तें मेवतलें. तूं बरें ना, तो बरो ना, तो बेकार जाला, ताका एक्सिडेंट जाला, ताका आनी कितें जाला, असलीं उतरां उलयतलीं. आनी हीं आयकता हींच उतरां आमी घेतलीं आनी संवसाराक परगट करतलीं. हांव वयतलो तुका सांगतलो, तूं वयतलें ताका सांगतलें, तें वयतलें ताका सांगतलें. आनी उतर कोणाचें? संवसाराचें. आमी तीं उतरां परगट करूंक देवान धाडूंक ना आमकां. तशें आमी म्हटलां बापान आमकां रोचल्यां तेंय म्हटलां. पूण जेजून आमकां सोडयल्या पुताचें तेंय म्हटलां. तर आतां आमी कोत्ता तें कोणाचें काम कोत्ता? तो कसलें काम करूंक धाडलें आमकां? आमचें काम कितें? फकत मेहनत करून पयशाचो पगार घेवपाचें? ना. मेहनत नासतना सुसेगाद शांतपणान बसोन बरी खबर उलोवन परगटणी करूंक देवाची. उरलेलें सगलें भरपूर तुज्या भितर धांवोन येतलें. पयलें सोद देवाची नीत आनी ताचें राज. देवाची नीत कितें? सगल्या संवसाराक वसात, बरी खबर परगट करात आनी देश लोकांक म्हजें गवाही करात. जरी हांव संवसाराचें उतरलो देवाचो गवाही करतलो तुमकां? काय देवाची परगटणी देवाच्या पयशाची उतर काडीत जाल्यार तुमी तें उतर घेवन तुमी कशें जिवान बरें येयत जाल्यार तुमी देवाची गवाही जातली काय जावची ना? प्रेज गॉड. हेंच आमचें काम, म्हाजें आनी तुमचें. वय काय ना? जसो जेजू शिसांक सांगतालो, म्हजें उतर तुमचे भितर रिगत जाल्यार आनी म्हज्या उतरां पळोवन चलत जाल्यार खरेपणीन तुमी म्हजे शीस जातलेत. आयज आमी हिंगासर येयल्या कोणाचे शीस जावपाक? पिकोवणी व्हरपाक येयल्या? बरें काम मागोवंक येयल्या? ब्रदर म्हाजे बसत मागणें करूंक येयल्या? ना. जेजूचे शीस जावंक, जेजूची उतरां शिकोवंक आनी ती पयस ना. येदोसो बायबल आहा आमचे कडेन, धाकटो बायबल. आनी त्या बायबलान ती उतरां आहा. आनी आमी येयत आसा, वचत आसा, रावत आसा, उलयत आयकलीं आनी गेलीं. खूंय गेलेलें माना? खूंय. कितें हाडलां माना? कांय ना. पूण कित्याक टायम पिड्यार केलो गो थिंगा बाजारान भोंवोन बेश्टें? ते भशेन तूं कित्याक थिंगा वचोन थिंगा बसोन 7 दीस 4 दीस 5 दीस रावन कितें म्हूण केलें गो तुवें? तर कितें तरी करात आनी तुमच्या घराब्याक तुमच्या उदेशी एक उजवाडाची पणटी पिटयात. उजवाड घराब्याक पडटलो. तुका लागून तो घराबो उजवाडान बसतलो. घराब्यांतलीं सगलीं भुरगीं वो सगलीं गोच्ची भाग म्हणाव कोण आसात तीं तुका लागून देवाच्या उजवाडान पावतलीं. आमचो देव उजवाड. आमचो देव कोण? आतां उजवाड कसलो? हो दिश्टी पड तो उजवाड न्हू. तुज्या जिवितांतल्या कोन्याचो उजवाड, पवित्र आत्म्याच्या फळांचो उजवाड. एक एक फळ तुज्या जिवितांत उत्पन्न जातलें. तें फळ तूं दाखयतलें आनी म्हणटलें अरे काल हें अशें नासलें. काल हांवें कितें सांगता आयज ना मरे तें. खूंय गेलेलें? कितें तरी हाडलां तेणें? कांय ना न्हू. खूंय गेलेलें? रेतीराक गेलेलें. रेतीर कितें? जेवण. कसलें? ओतेम्याचें. तें जेवण जेवन धादोशी जावन तें येयलां. आयज तें जेवण वांटूंक लागलें. प्रेज द लॉर्ड.
घराब्यान शांती हाडली. काल झोकडी कोत्ताले, काल आनी कितें कोत्ताले, आयज ना, आयज रोखडेंच बदललें. तेजी उतरां आयज जिविताची उतरां जालीं. जिवें उतर तें उलयता तें जाता मरे. तेणें म्हटलें जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालां आनी हांव बरें जालें. वय काय ना. उतर कोणाचें? देवाचें. तोंड कोणाचें? तुजें वो तेजें. काम कोणें केलें? देवान. नांव कोणाक मेवलें? तुका. वय काय ना. हें जायें तुमकां नांव? कितें करचें पडलें? कश्ट काडूंक जाय, घाम काडूंक जावो, कांयच करूंक नाका. देवाच्या राजान देवा कडेन मागोवंक म्हणल्यार कितें? सायबा पवित्र आत्म्याक धाडून तूं हें म्हाका हें देणें फावो केलां तें फुडें व्हरोंक म्हाका मजत कर. हालेलुया कर 10 मिनटां 5 मिनटां. आनी मागीर पळय तोंडांनी हुंयची उतरां तूं देवा कडेन उलय. तूं देवा कडेन खेळटा जशीं भुरगीं ल्हान भुरगीं माय बाय कडेन खेळटा. वय काय ना. आनी मागीर माय बाय कडेन कितें एक उतर शिंकता ताका उर्बा भोगता ताका प्रायज मेळटा. तें बरें कितें केलें जाल्यार आवय अपुरबायेन ताका वेंगेन घेता ओके दिता वो चॉकलेट दिता आनी ती उमेदीन बसतात. तेच भाशेन आमचो देवूय जेन्ना आमी देवा कडेन अपुरबायेन देवा कडेन वाकाणटा, देवाक उलयता, देवाक हारगां दिता, हालेलुया कोत्ता, गायनां कोत्ता, देवाचें उतर उलयता जाल्यार देव आमकां सोडटलो? देवान सांगलां हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. सांगलां काय ना? खूंय बरयलां. तें हीच गरजेचें आमकां. हें शिकोवंक जाय आमी. हिब्रियवांची चीट 13-20 वर 5 आनी 6 वड 5 वडेन दाखयता तुजी आशा बदलपाक. हिब्रियवांची चीट 13-20 वर 5 आनी 6 वाच. आयकात बरे भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोण जाप दिना? तूं रागार जाली म्हाजेर? तुमकां कास्तीक दिवं ना, हें पनिशमेंट दिवं ना. भुरग्यांक दिता ते भाशेन इस्कॉलान हांव तुमकां उर्बा दिवंक सोदतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उलयात. व्हेरी गूड. बरें दिसता तुमचो आवाज आयकून. हांव खुशाल. तुज्या भुरग्यांचो आवाज आयकून माय पाय खुशाल जाता काय जायना? आमचो आवाज आयकून देव खुशाल जातलो काय जावचो ना? हो आमचो भावार्थ. हे पयसाची बसावण्यो. हालेलुया. वाचू बाय. तुमच्या जिवितान गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाकात. दवरूंकूच नाका. आनी राव 1 मिनीट आनी मागीर करया. कितें सांगलां देवान आमकां? तुमच्या मोज्या जिवितांत गिरेस्तकायेची गिरेस्तकायेची आशा आशा दवरूंकूच करूंकूच नाका. म्हणजे उगडासूच करूं नाका. म्हाका हें जायें, म्हाका तें जायें, म्हाका तें करूंक जाय. आनी एके कोणान जेजू शिकयता कितें म्हणून? त्या कावड्याचेर नदर मार, त्या फुलांचेर नदर मार. ते कावडे शेत रोयना वो आनी कितें करिना, ते कोणें कोडेना, तरूय देव तांकां त्या फुलांचेर नदर मारत. ती सूत काडिना, तो ते कपडे करिना, तो ते रंग करिनात, तरी देव तांकां निटयता. जाल्यार कितलीं व्हडती तुमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचीं भुरगीं. देव आमकां भुरग्यांक कितलो निटोवचो ना तेंच्या परस. जाल्यार कित्याक आमकां आशा करूंक हें जायें तें जायें तें ना हें ना म्हण लोकांक सांगूंक जाय आमी, काय आमी देवा कडेन उलोवंक जाय? आमी कोणा कडेन उलयता? ब्रदर म्हाजी वचत म्हाका कोणाक उलयली? बाबा अरे कितें करूं? कांय ना म्हूण सायब. कितें केल्यार कांय जायना. कोणाक उलयली? सोंसात. नदर मारात जेजूचेर. जेजून कितलें सोंसलें. कोणा कडेन उलोवंक ना. देवा कडेन उलयलो. बापा तांकां बोगूस. आनी आमी सरसूर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना म्हटलीं आनी गेलीं. बसोन नियाळ्ळें काय? देवा कडेन उलयलें काय? देवाची बसावणी घेतली काय? काय आमी संवसाराची आशा केली काय? तूं सांगता गिरेस्तकायेची संवसाराची आशाच करूं नाकात. कित्याक ती गिरेस्तकाय तुमची न्हू.
तुमी गिरेस्त काय मागतात म्हण देव तुमकां दिना. मागीर येवन जाकोब सांगता आपले चिटीन. आनी काय तुका सांगता आशा करूं नाका, तें जाय तें जाय तें जाय म्हणनाका. तुमकां देवान सगळें दिलेलें. थोडीं जाणांक आहा दिसता उरलेल्यांक ना. तुमकां देवान दिलेलें, म्हाका देवान दिलेलें. हांव जाणा काय, हांव जाणा जावंक जाय देवान म्हाका दिलेलें आसा. आनी तेन्नाच आमी देवाच्या राज्यांत जियेता. नाजाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत ना. देवाचें राज कसलें राज? उजवाडाचें राज, विस्वासाचें राज, सगळेंच कुशाल आसलें, कुशालकायेचें राज. आनी देवाचें उतर कोण सांग बागेन पावलू सांगता सदांच कुशाल रावात. नव्यान सांगता कुशाल रावात. आहा काय कुशाल आमी? काय हुस्के काडटा काय संवसाराचे? म्हाकोडेन ना, हांव दुयेंत आहा, म्हाका तेणें गायी सवल्यो, म्हाका तेणें अपमान केलो, म्हाका तेणें आनी कितें म्हणलें. हें सगळें घेता काय घेयना आमी? कितें आनी येवन म्हाजी ब्रदराकूय सांगतात. तूं जाणा मरे बाबा अशें केलें जाणा, म्हाजो घोव असो करता, ओ म्हाजी बायल अशें करता. अरे म्हाज्या भावा आनी म्हाजे भयणी, तुमच्या घराचो रिस्पेद हाडून ब्रदराच्या ऑड्ड्यार घाली नाकात. तुमचेंच नांव तुमी पिड्यार कोत्तात. होय काय ना? तुमच्याच घराब्याचें म्हाजी भुरगीं अशें कोत्तात, भुरगीं आयकना तें कोना. तूं कोडेन दिलेलीं आसा देवान पदवी. भुरगीं कोणाचीं? तुमची. कोणें दिल्ली? देवान. दुसऱ्याच्या कोडेन घालपाक दिल्या? वाऱ्यार घालूंक दिल्या? तूं सांबाळूंक दिल्या? मागीर तेजो अधिकार कोणाक दिला? तुमच्या भुरग्यांचो अधिकार कोणा कडेन आहा? आनी आमकां कोणें कंट्रोल जायना तेन्ना खंय वयचें पडलें आमी? देवा कडेन. देखून देवान सांगलें म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो, आनी तूं नकळो तें गूट हांव तुका उदकें कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भुरग्यांक घेवन बस, तेच्या पासत तूं सोंस, देवाचें उतर उदकें कर, पयलें तूं शीक आनी मागीर तुज्या भुरग्यांक शिकय. अशें दिसता तुमकां? कोण सांगता काय सांगना. वय वय म्हणना, ना नाय म्हणना. जुलियस म्हाजो भाव एकलो तो सदांच शिकलेलो बाबडो, तरी तोच म्हणटा वय. थँक्यू जेसू, देव बरें करूं. त्या एकल्याच्या तळ्यान सगळ्यांचो आवाज तुमकां पावलो, देवाक पावलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हिंगा सरी हांव सांगता, तुमच्या जिवितान गिरेस्तकायेची आशा करूंकूच नाका. खंयची गिरेस्तकायी? देव जाणा आमी दडवता, बडवता, आवडेता, हुस्केता फकत संवसाराचे गिरेस्तकायीक. 2 दिसांची. ह्या सगळ्या जिवीत खंय आमचें 2 दीस अशें म्हणटात. वय काय ना? वय ना? आतां म्हाका व्हडल्यान उलोवचो पडटलो. तुमकां आयकूंक येना काय अशें दिसता म्हाका मागीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुमचे मोगान उलोवंक कोत्ता, तुमचो मोगान जबाब घेवंक सोदता. मागीर हांव रागान उलयत जाल्यार तुमचो जबाब म्हणून मोगान मेवतलो काय म्हाका? हालेलुया. म्हाका जबाब दितले तुमी? प्रेज गॉड. मातशें म्हज्या भयणांनी मोगाचेर केन्नाय भयणाचो आवाज चड आसता, पूण हिंगा म्हज्या भावाचोच आवाज येता म्हाका. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तुमच्या जिवितान गिरेस्तकायेची आशा दवरूंकूच नाका. हांव सांगना. कोण सांगता? देवाचें उतर सांगता. पवित्र आत्मेचो आमकां सोकोत दिता. मागीर आनीक आनी तुमचे कोडे आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. पुरो. प्रेज द लॉर्ड. आहा दादोशी आमी? आमकां आनीकूय जाय. हांव 1 लाख जोडटा, आनीकूय जाय पावना. तो 1000 जोडटा, तेकाय बोड्याक आनीकूच जाय. आतां चड गरज कोणाक आसली? 1 लाख जोडटा तेका काय 1000 जोडटा तेका? पूण 1000 जोडटा तो 1000 आनी मातशें कितें मेवलें जाल्यार तो बावडो खुशाल जाता. आयज बरें जालें म्हणटा. पूण 1 लाख जोडटा तेका 1 लाख जावन आनी 10,000 मेळ्ळे मायजू. काय कितें रे 10,000? 50 तरी येवंक जाय आसले. वद्दे चड मागलें हें ना, वद्दे. आनी हिंगा आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता. देव शिकयता त्या उतराचेर आड वेता. ही म्हजी शिकवण न्हू. उतर सांगता. तुमी जोण एकल्यांनी शिकचें आनी तुमकां जाय तशी आशा करची, जाय तितलें मागचें, नाका तें सोडून दिवचें. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पूण ही भासावणी शिंगची, ताका आमी जिवितान जियोंक आमी एक एक दीस आमचें जिवीत वाडोवंक आमी सोदता, वय काय ना? कोणाक मरोंक जाय फाल्यां? आयज मरोंक जाय नाका, आमकां रावोंक जाय. रावोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर स्तोत्र 34 वोडी 11 आमकां शिकयता. 11, 12, 13 तें मागीर वाचया, मागीर शिकया. कितें म्हटलां हें? कितें वाचलां तेणें? तुमचे कोडे आसा तितल्यानूच धादोशी. आतां आमचे कडेन कितें आसा? आमी धादोशी आसूंक आमचे कडेन कितें आसा? देवाचें उतर आसलें आमी काय येताले न्ही गो. देवाचें उतर ना आमचे कडेन. आमचे कडेन आसा एक देवान दिल्लें जिवीत. कितें आसा? देखून सांगता तो, तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा करूं नाकात. तुमचे कडेन आसा जिवीत, पूण त्या जिवितांत धादोशी जायात. आसा तितल्यान धादोशी जायात. हांव कोण? एक आत्मो. देव कोण? एक आत्मो. तूं कोण? एक आत्मो. आतां आत्मो आत्म्याक मेळत जाल्यार, आत्मीक जिवीत जिवत जाल्यार आमचें जिवीत आत्म्यान भरलेलें जाता. जगां आतां कोण सांगताली देवाचें उतर म्हूण. पूण जोरी तर हांव कोण तो वळखूंक ना, म्हाका कितें जाय ती म्हाका खबर ना, म्हाका जाय फकत संवसारीक, आनी तें जावन आसा कुडीचें, तें ओतम्याचें. ही गिरेस्तकाय दुडू भांगर ओतम्याचें, कुडीचें. आनी तें हिंगाच उत्तले, म्हाजी कूड मातयेक वयतली. पूण म्हजो ओतमो सासणाक जितो आसतलो, देवाच्या राज्याक पावतलो. म्हणून म्हाका कितें गिरेस्ताय जायी? संवसाराची काय? हां. तर आनीक तुमचे कडेन कितें आसा तितून धादोशी जायात. पयलें तें आमचे कडेन आसा तें एक जिवीत, आनी हें फुकट दिलां देवान आमकां. तुवें आनी हांवें कितें हाडूंक ना, वो म्हाज्या माय पायन घेवन म्हाका तें दिवंक ना. दिलां कोणें कोणाक? देवान दिल्लें फुकट जिवीत, फ्री गिफ्ट. हितून आमी दादू सायबा आयचो दीस म्हाका दिला आर्गां तुका. आयच्या दिसाक बरी भलायकी दिल्या, दिनवास तुका. आयच्या दिसाक बरेपण, बरी सोबिताय, बरी न्हेसोण कामरून, बरें कितें कितें जे वस्तू म्हाका गरजेच्यो आसल्यो त्यो सगल्यो तुवें दिल्या म्हाका. वाखाणली तुका. आहा काय दादोशी आमी? आहा ते आमी देवाक वाखाणटा काय? काय ना. तेजे रडो रडटा काय? कितें वता आमी? भितर आहा पेटीन, बँकान आहा 50,000, पूण तरी आसा रडटा आमी. काय ना रे बाबा, काय ना, हाली जाला, काय ना. रडना? रडोंक जाय. देव सांगता रड म्हणून. तूं कोणें कितें आहा तितून धादोशी जावं. पळय त्या खुशालकायेच्या जिवीत म्हाका बरी भलायकी आसा. व्हडली गिरेस्तकाय, हेज्यान व्हडली गिरेस्तकाय ना आनीक. व्हडली गिरेस्तकाय कितें? म्हजी भलायकी. ती बाजारान मेवना, ती हॉटेलान मेवना, ती मेवता फकत देवाच्या, आनी तें देवान फ्री दिला. तें इकतें हाडूंक नाका. देवाचें उतर इकूंक मेवता? खंय कोण इकता म्हूण खबर आहा? इकूंक जायना देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव विक्रेक ना, देव गिफ्ट. आनी देव केन्नाच तुजे कडल्यान विकतें घेयना वो विकतें दिना. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे कितें आसूंक जाय सदांच? देवाचें उतर. आनी तितून आमी धादोशी आसूंक जाय. म्हळ्यार केन्ना धादोशी जातली? केन्ना आमी कुशालकाय नासतली? जेन्ना तें उतर आमकां समजता तेन्ना, त्या उतराचो वालोर आमकां कळटा तेन्ना, तें उतर हांव आनी तें उजत्ता तेन्ना. जरी तर हांवें 50 रुपया वो 500 रुपया घेवन बाजाराक गेलो आनी त्या 500 रुपयाचो तर हांवें फायदो काडलो, जें कितें जाय 500 म्हाका वस्त कितें जाय दिलें म्हाका घेवंक जाल्यो त्या 500 रुपयांनी,
जाल्यार हांव खुशाल जातलो काय रडोन रडोन कार येतलो. तेच भशेन देवाचें उतर म्हाज्या जिवितांत जाल्यार आनी देवाचें उतर घेवन म्हाजी तो नवसणी जाता म्हूण म्हाका कळलें जाल्यार हांव दासोजी जातलो काय रडोंक लागतलो. खुशाल जातलो दादोशी जातलो. कित्याक बाबा म्हाका हेजी तेजी गरज ना, हें उतर मेवल्यार पुरो. आनी ताका लागून तो म्हणटा पयलें सोद देवाची नीत आनी ताचें राज्य. पयलो देवाच्या उतरान यो. आमी पयलीं खंय वयता? कोण दितलो आमच्या चिंतनांनी? कशें जातलें? कोण कोत्तलें? कोण कोत्तलो? केन्ना? खरें? ही आमची चिंतना. पूण देवाच्या उतरान खरें ना. स्वत बदल ना. जें बरयलां तें तो तुजें आनी म्हाजें कोत्तलो जाल्यार हांवें बोलदोंक जाय. कोणें बोलदोंक जाय? कोणें बोलदोंक जाय? म्हणत देवाचें उतरांतल्यान जर हांव जियेतलो, स्वत हांव वडखतलो जाल्यार ताका बोलदोंक सोदचो ना, हांव बदलतलो. कोण बदलतलो? हांव. आनी हांव बदलता तेन्ना देवाक जाय तशें कोत्ता, स्वताक जाय तशें कोत्ता. उदाहरण, आमी आमचो दीस फोटोग्राफ सदां मागता, मागना? आनी त्या दीस फोटोग्राफाक कितें म्हणटा आमी मागता तेन्ना? आमचेर चुकलेल्यांक जाता काय आमचे कडेन? कोत्ता काय आमी? आहा काय बोगसणें आमचे कडेन? पळय कितलीं आमी गरीब आनी दळदिरी, कितले आमी ओस्कोत, कितले आमी देवाच्या उतराक मानता. आमी व्हडलीं व्हडलीं मागणी शिंगता. ब्रादर हुंयची म्हणपाचें, हुंयची बासावणी. हांव बरें जाल्यार पुरो, म्हाका कॅन्सर जाला, बरो जाल्यार आगो बाया भयणी म्हाजे भावाक म्हज्या कॅन्सर बरो जाला. पूण तुका सैतानान फुटयलां आनी तूं तें उतर करता म्हाका कॅन्सर जाला. कोणें सांगलां? दोतोरान सांगलां. तुका दिश्टी पडटा कॅन्सरू? ना, एक्सरेचेर दाखयलां. वय. आनी तेणें सांगलां तें खरें. कोणें सांगलां तें? दोतोरान सांगलां तें खरें, कॅन्सर आहा. पूण देव सांगता तें सत. आनी देव सांगता म्हजें उतर बदलचें ना, तें खरें बदलतलें आनी सत तुका दाखयतलें. आहा तुका भावार्थ? आहा तूं देवा सांगाताक? आसा देव तुज्या सांगाताक? जाल्यार कॅन्सर गायब जालो. कॅन्सर पडोन गेलो. अशें तर देवाक लागीं सरात आनी तो देवूय तुका लागीं सोदतलो. सैतानाचेर झूज करात आनी तो पडोन वयतलो. कोण तो सैतान? तो कॅन्सर. तुका भिरांत घालूंक येयलोलो. पूण जेन्ना तूं देवाक लागीं देवाचें उतर तुवें घेतलें, तुवें भावार्थान घेतलें, स्वत मानलें भावार्थान, जाल्यार कॅन्सर भिवन पावलो. कित्याक? तो कोणाक भिता? देवाक. तो कोणाक भिता? देवाक. देव कोण? जेजू. आपल्या रोगतान ताका हारयला. तो हारवलोलो, तो जैती वत न्हय. तो कोण? हारवलोलो. म्हूण तो तुकाच हारोवपाक येयला, तुका मारून उडोवंक येयला. चोर तो, लिबोन लिबोन येता, पूण देव उतकेपणीन येता. आहा तयार तूं देवाक सांगात दिवंक? आहा तूं उलोवंक? आहा तूं नांव घेवंक देवाचें? आहा तूं बोरगोडूंक ताका? जाल्यार चोर पडोन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण आमी हरोस काडटा भिरांतेची आनी वाडयता पदवी दुयेंसाची. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? जी कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या, जिवीत आनी भलायकी मेवल्या. पोरण्या कोरान सांगता तुका भलायकी जायी जाल्यार देवाचें उतर घे. तुजें जिवीत बरें आसूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर शीक. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे नव्या कोरान जेजू सांगता जी कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या ताका वत्मो मेळ्ळा. कोण मेळ्ळा? वत्मो कोण? देव.
आनी तो देव कोण? तुजो आनी म्हजो भावार्थ. तूं तुज्या भावार्थान बरो जालो, जेजू सांगता तो तुका भावार्थ जाता, तुका वतमो मेळ्ळा. तूं देवाच्या उतराचेर स्वत मानलें, भावार्थान घेतलें, तुजें दुयेंस पोवन गेलें. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भावार्थान आहा भावार्थ का वय भावार्थ, पूण भावार्थ कोण? आमी हेची उदाहरणां जाणा सगलीं. जें कितें ना तें आहा. हांवें कितें आसलें हांवें मागलें भावार्थान, आनी तें म्हाका नासलें, म्हाका मेवलें, देवान म्हाका दिलें. वय काय ना? आमचो भावार्थ वो सत्तें, फोटणुती, खरें तें. पूण जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर आसा आनी खऱ्या भावार्थान तें उतर देवाक हांव वता, हांव पयलो कितें म्हणटा? बापाची म्हणटा काय ना? खूंय मागणा गेल्यार बापाक उलो मात्ता काय ना? कित्याक मात्ता? बापान म्हाका रोचला. कितें केलां? आहा भावार्थ म्हाका कोणाचेर आहा? बापाचेर, देवाचेर. देव खूंय रावता? दुसरो कुशीन जागो थिंगा वचोंक मेवतलें म्हाका? जोशुआ 1:9 सांगता, भिरांती म्हणे खाजरपणान रावोंक हांवें तुका सांगोंक ना. कित्याक? तूं वेता थंयसर तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. देव खंय आसा? कोणा सांगाताक आहा देव? म्हज्या सांगाताक आहा. आहा काय भावार्थ म्हाका? वच तो भावार्थ जावन आसा तो देव. हालेलुया. थँक यू जीजस. वाचगो बाई. कित्याक खुद देवान अशें सांगलां. कोणें सांगलां? खुद देवान. आतां हिंगा देव कोण? बाप. उतर. उतर. सांगोंक कित्यान जाता? उतरान. उतरान. उतरा मोदें उतर जिवे. देवा तुज्या. पुस्तकांतलें. तूं वाचता तें उतर कोणाचें? देवाचें. खुंयचें वाचता? पवित्र पुस्तकांतलें. पुस्तक आसा भावार्थ तुका देव आहा म्हण थिंगा? तें जितें म्हूण जाणा तूं आनी हांव? तेका जीव आसा? तो जीव आतां तुज्या आनी म्हाज्या भितर वेता? प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाक सोदूंक मोवता. देव खंय आसा? हाकेंत आसा. सोदता सगलो वाडो. हाकेंत हा चेडो सोदता. ते भशेन देव म्हज्या हाकेंत आसा. पवित्र पुस्तक म्हाजे कडेन आसा. हांव पयस उगडना. ब्रातेर म्हाजे पासत माग रे, म्हाका मागण्यान दवर रे, खंयचें म्हणपा रे, कितें सांगपाचें? तुका पवित्र आत्म्यान मागला न्हय रे? तुका देवान विचून काडला न्हय रे? वय. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुका कोणें विचून काडला? उलयल्यान कोणें काडल्या विचून? ब्रादराक सिस्टरीक देवान काडल्या विचून. तेका देवान मागलें, देवान सांगलां वय. आमच्या वचत मागोंक न्हू? वय, तेंय सारकें. तुमकां कितें करूंक काडल्या? एकामेका पासत मागात म्हूण सांगता काय सांगना? तुमी कितें घेवन मागतलीं? ब्रादर सिस्टर तुमच्या पासत मागतलो, तुमचें मागणें कोत्तली तुमच्या पासत, तुमकां पळय कवणी मेवतली. तुमी ब्रादराक सिस्टरी पासत कितें मागतलीं? कितें घेवन मागतलीं? उतर जाणा जाल्यार मगो तें उतर तुमी जाणा जाल्यार तुमी ब्रादराक सिस्टरी कित्याक सांगतली आमच्या पासत माग म्हणून? कांय चूक ना, पूण हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. एकामेकाक मागपा वचत एकामेकाक. आतां हांवें तुमकां पयलेंच सांगलां, तुमी तर म्हाका कितें दाखयत जाल्यार हांव तुमच्या कडेन शिकतलों. वय काय ना? हें म्हाका दुसरे कडेन उपकारतली. हांव हिंगा शिकोवन वयता ती. हांव दुसरे कडेन खंय शिकोवन येयलां तें हांव तुमचे कडेन शिकयतां. हांवूय एक शिक्षक. हांव मिस्त्री न्हू, हांव शिकयणार न्हू, हांव प्रचारक न्हू, हांव एक शिक्षक. हांव शिकतां पवित्र पुस्तकांतल्यान. हांव शिकतां तुमच्या घडण्याच्या उदाहरणांतल्यान. जें कितें उलयलें तुमी आयकलें तें केलें पाळलें तुमचें घडलें म्हाका उर्बा येयलें आनी हांव शिकलो.
कोण दुयेंत आसलो तेका अमकें जालें तें कोण उदाहरण मेवलें तें कितें केलें जाल्यार हांव शिकलो आयच्या दिसा म्हाका धाकटी बरी देवान शिकवण दिल्या सकाळीं फुडें राती म्हाज्या जिवितांत येयली कोणागे भयणीक म्हजेर डेंगू जाला म्हाका राती फोन केलो मागण्यांत दवर म्हळें बरें हांवें मागण्यांत दवर पूण तेका हांवें डायरेक्ट तेन्नाच एक उतर दिलें चोय म्हाका 11:23 म्हूण पूण तें म्हणटा पळय तेन्ना उजार कोत्ता तेन्ना तेजो नियाळ कर तें कितें बरयलां खरेंच खरें हांव तुका सांगतां जो कोण आपल्या कारणान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हणून काळजांतान भापाटून हे दोगराक म्हणशी हांगासरलो ऊठ आनी दर्या आनी वोस तें ताज्या सोरी घडटलें हीं उतरां तें म्हटल्यां तेन्ना नियाळ कर कितें म्हणोंक जाय तें तुवें आतां आनी मागीर ताका सांगलें 1 Peter 2:24 खुर्सार तेणें आमच्या पातकांचो भार उबारून घेतलो म्हजें दुयेंस जेजून आपल्या कुडीर घेवन त्या खुर्साचेर उबारून घेतलें आनी तेज्या गायांनी हांव बरें जालें अधिकार ना आनीक डेंगूक गेट लॉस्ट भायर सर सयतान पळय जेजून म्हाका आपल्या रोगतान सुटका दिल्या खुर्सार तेणें म्हाका ह्या दुयेंसांतलें धुवन नितळ केलां हालेलुया हें मेडिटेशन हें चिंतना हांवें वो तुवें करूंक जाय आमच्या दुयेंसाच्या आकाताच्या कोश्टांच्या वेळार पूण आमी जायते फावटी इतलेंच म्हणटा बाय द वुड्स ऑफ जेसस आय वर हील्ड 10 फावटी म्हणलें 20 फावटी म्हणलें ब्रदर जावंक ना मरे दुसरे दिसा फोन करतात बाय कितें म्हटलेलें ना तुवें सांगलो न्हू जेजू गायांनी बरें जालें म्हणून हांवें म्हटलें पूण नियाळ केलो जेजू गाये कशे कित्याक जाले ती खबर गेली तेजो उडास केलो जेजूचो उडास केलो जेजून कितले कोश सोंसले कितलें दूख सोंसलें तें हुंयसान येयलें कोणाचें दूख तेंय नियाळलें तेन्नाच तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान नवसळणी जाली तें नियाळूंक ना जाल्यार म्हाज्यान तुजी नवसळणी जावंक ना देखून जेजून शिकयलां जिवीत बदलात स्वर्गीचें राज जिवीत केन्ना बदलतलें जेन्ना हांव नवसळणी करता तेन्ना जेन्ना हांव उगडास करता तेन्ना जेन्ना हांव नियाळटा तेन्ना बसोन इल्लो वेळ देवाक दिता तेन्ना देखून देवान सांगलां तुमी कश्टावतात तुमी हाच्या भारान आसात म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करता पूण तेका रोखडोच तेणें एक पॉयंट लायला म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात कितें शीक सांगलां सॉरी व्हडल्यान सांग मातशें कोणी जाल्यार कितें शीक सांगलां देवाचें प्रेज गॉड कितले जाणां बसता काय शिकोंक आमी कितले जाणां बसता काय हिंगा आमी चुकतात आमी उलोवंक जाणा भासावणी जाणा पूण पाडोवंक जाणा काय जेजून कितें सांगलां काय म्हजें उतर तुमच्या भितर रिगोवन दवरशात जाल्यार कितें करीत जाल्यार खरेपणीन तुमी म्हज्याशी जातलेत हांवें केलां तेज्या परस तुमी सुबेज करतले हे 2 बसवण्यो जेजून दिल्यात जेवाच्या शिवर्तमानान पेजात बसवण्यो सारक्यो हांव त्यो बसवण्यो घेयलो म्हणटच सामको आबालार कसो जाता एक टायम म्हाका कडेन जायना कित्याक जायना हें कित्याक तेजें उतर म्हाज्या भितर रिगलेलें ना हांव जाणा जायत्यो बसवण्यो पूण तेजें उदाहरण म्हाका कडेन ना कित्याक जावं ना तें म्हाका कडेन येवंक ना आनी तेन्ना हांव कश्टावतां हांव स्वता म्हाका जिवाचो 14-20 वर बराई वोड सांगता कोण वाचता मातशें खरेंच खरें पळय हांव तुमकां बरें खरेंच खरें 2 पाटी म्हणलां कित्याक म्हणटा हें जाणा तुमी शुअर खरें एका गोवायकी दिता आश्वासन दिता गॅरंटी म्हणटे खरेंच खरें कोण सांगता जेजू जेजू सांगता आयकात की सांगता फुडें
खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात प्रेज गॉड कितें जाता भावार दवरतात हांव देव म्हणून तुमी भावार्थ दवरता तुमकां भावार्थ आसा म्हजेर जेजू विचारता हिंगा ही भावार्थाची पदवी फकत ओतेम्यांक लागता ओतमो देव आनी तुजो ओतमो हो भावार्थ ह्या भावार्थान जिवंक ह्या भावार्थानूच तुजें सगळें जाता देवानूच करूंक जाता दुसऱ्यान करूंक जायना खरेंच खरें सांगता वच तीं हांव करता तीं ना ना पोत्तून वच बाय खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां जीं कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं हांव करता तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें कोत्तली आपूण कितें कोत्ता तें म्हळ्यार देव कितें कोत्ता तें तुज्यान करूंक जाता म्हूण देव हिंगासर आमकां गॅरंटी दिता खरेंच खरें ही गॅरंटी डबल सांगता आसतना आनी कित्याचेर गॅरंटी भावार्थाचेर हो एक विसो हो एक गूण ओतेम्याचो एकूच गूण उरलेले 5 विसवे कुडीचे पदवी कुडीक 5 जिन्सांनी आमकां दिल्या कान दोळे नाक जीब टच आवडपाची अनुभव पूण भावार्थ ओतम्याक ओतमो देव तूं ओतमो देवाक आनी तुका एकठांय करूंक एकूच जावो तो भावार्थ आनी तेजें नांव जेजू तो मेळ्ळीडर जालो तेणे बापा लागीं मागलें आमकां पवित्र आत्मो दिलो आहा भावार्थ आमकां पवित्र आत्मो आहा म्हूण आमचे कडेन आमी वळखता पवित्र आत्मो कोण तो तेजी ओळख आमकां जायी कोण तो पवित्र आत्मो म्हणूंक जाणा आमी होय काय ना यो पवित्र आत्म्या तो येता म्हाका ताकूत आहा काय तेका घेवपाक म्हाका ओळख आहा काय तेजी हांवें आपयलो म्हाज्या भावाक भावाच्या जाग्यार आनी कोण दुसरो आयलो हांव तेका घेतलो कित्याक घेवचो ना तेका वळखो ना वळखो ना हांव आपयता पवित्र आत्म्याक आनी पवित्र आत्मो येता हांव वळखता तेका तेजी ओळख जाय काय नाका म्हाका आनी तो कोण पवित्र आत्मो आनी जेसाच्या बुकान आमकां सांगता जेजू देवान पवित्र आत्म्यान आनी सोख्तेन मागलो कित्यान मागलो आनी सोख्तेन मागलो वेता थंयसर तो बरें करीत गेलो पवित्र आत्मा कितें कोत्ता पवित्र आत्मा कितें कोत्ता तेन्ना पवित्र आपयता तें हांव बरें करूंक जाय काय वायट कोत्ता जरी हांव पवित्र आत्म्यान बोल्ला जाल्यार हांव बरें करीत आसतलो हांवें पवित्र आपयला जाल्यार तो बरें करूंक म्हाका शिकयतलो नाल्यार दुसऱ्याक बूत शिकयतलो तुका दाखयता हांव कितें तें तूं काल न्हू तें म्हाका शापोत सांगतालें तें तूं मुगो तें हें पवित्र आत्म्याचें काम प्रेज द लॉर्ड तर पवित्र आत्मो तेजी ओळख म्हाका जायी ती म्हाका कडल्यानूच मेवता हांव कितें कोत्ताय ताचे वेल्यान हांव कोण तो म्हाका वळोवंक मेळटा हें भाग्योन पावलू कोरींतकारांक बरोवन 13 म्हणजे दुसऱ्या कोरींतकाराक 13-20 वरान 5 वडीन सांगता वाच गो बाई पूण आमचो भावार्थ जाल्यार सारको आसा म्हूण कितें कितें वाचलां 13 एक कोरींतकार 2 कोरींतकार 13:5 2 कोरींतकार 13:5 मातशें राव आं
नाल्यार मागीर हांव परतून सोदता काडटा म्हाका 6 वाजली 5 अच्छा तुमी हां तुमी आतां बरोय राव मातशें राव कित्याक हांवूय व्हडलो जाणार न्हू पूण म्हाका देवाच्या उतरान कितें तरी दिलेलें हांवें म्हाजे तिजोरीन सांबाळलां आनी म्हाका जाय तुमी ते तिजोरीन जेन्ना आमी दुडू भांगर जें कितें आमचे कडेन आसा तें खूंय सांबाळटा तिजोरीन सांबाळटा आनी खंयचे तिजोरीन संवसाराची पूण ही तिजोरी जें तुजें काळीज ती ओतिम्याची हालेलुया मग देवाचें उतर खंय सांबाळूंक जाय काळजान आनी तें आहा जाल्यार कशें कवता तुका गरज पडटा तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान तें भायर सोदता तें तिजोरेंतलें भायर सोदता आनी तुका दाखोवन दिता हें तिजोरेन तुजी आहा गिरेस्ताय तुका भिरांत ना हो तुजो भावार्थ उत्पन्न कोत्ता मागीर देखून मातशें तुमकां तारलो हांव जाणा आसलो तरी पूण हांवें तारलें कित्याक तेणें चूक केल्यार म्हाका कवली हांवें सांगलां तें तेणें वाचूंक ना म्हाका दाखयलें देवान कित्याक तें तिजोरेन नाका बाबा हें ना थिंगासोर आनी हें तुमी सांबाळपाक लागून आयज तुमकां अलर्ट करता हालेलुया थँक्यू जिजस वाच बाय कॉमेस कर तुमी तुमच्या भावार्था पोरमोणें जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात पुरो एक मिनीट आतां परतून म्हण आमी हो आमी हांव हांव आं म्हज्या आं भावार्था पोरमोणें जियेता जाल्यार हांव म्हजीच चवकशी करता कोत्ता काय करूंक जाय करूंक कोर जाय कर करूंक जाय जरी तर हांव म्हज्या भावार्थान जेता उरना कोणा कडेन आहा शेजाऱ्या कडेन आहा शेजारी जाणा तूं हांव कितें करता तें तुमी जाणा ना हांव जाणा बरें वायट पयलें म्हाका कळटा हांवें तपासूंक जाय आनी केन्ना कळटा म्हाका जेन्ना हांव ह्या देवाच्या उतरांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया राती बरी जेम पडोंक ना दिसता म्हाका कोण जाप दिनाय म्हाका सगळीं उबी रावया सगळीं उबी रावया तेरी म्हूण आयकोंक ना कोण निल्ल्या ती हालेलुया म्हणत पळोवया हालेलुया प्रेज गॉड पळय हें फुडल्यानूच आमी दिसता म्हाज्या फुड्यान निल्लेलें प्रेज गॉड सगळीं कोण बसलें उबी रावात जेम काडटा ती उबी रावात म्हाज्या भयणांनी आमी कित्याक येता हिंगा आमचो दीस पिड्यार करूंक कित्याक येता आमी हिंगा आमचो दीस तुमचो दीस पिड्यार करिनाकात जेम येता उडोवन वसात इल्लें उदक मारात कान उदके दवरात वयता आसतना येता तुमकां आयकोंक येतलें पूण तुमी शेणची नात तुमी चुकची नात जर तें उतर तुमच्या भितर इगत जाल्यार तर इल्लोसो वेळ आमी देवा कोलो मारुया जशी म्हणटा जेन्ना आमी विचित्र भाशेन उलयता तेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उलयता पवित्र पुस्तक सांगता 1 कोरिंथीकार 14:2 मागीर पावलो आमकां शिकयता तेच प्रकार तेंच उतर घेवन आमी देवाक उलो मारुया देवा कडेन उलोवया आमकां देवाची मुजत मागूंक देवाचें उतर आयकोंक सयतान आमकां नाडी ना जावंक हांव तुमकां म्हणटा म्हाज्या फायद्याक न्हू तुमी निल्ली ना निल्ली म्हाका कांय ना म्हाजो पगार म्हाका मेवलोच म्हाका देवान म्हाका देणें दिलेंच जें कितें आयचे दिसा म्हाका जाय तें दिलांच ह्या जाग्यार येयलाच हांव वयतलोच तो जागो माई खातीर म्हाज्या दिलाच म्हणटरी आसतना हांवें तें घेवन तुमकां कितें दिलां काय तुमकां कितें पावयलें काय हें आमकां गरजेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळीं एक हात उबारात आमी हिंगासर आहा म्हण देवाक दाखोवया आनी व्हडल्या ताण्यान देवाक वखाणुया हालेलुया 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 राबाशी राबा लाबाशा बाबा हो राबाशी राबा रा 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 राबाशा काका करातात हो राबाशी राबा 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 लाबाशा बाबा लाशा ही हा राबाशी काका राबा ता 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 राबा हो राबाशी राबा 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 लाबाशे हो राबाशी काका का लाबाशा ता 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 ही रा 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 ला महा बाबा बाबा लाबाशा का ता 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 लाबा ता
हो रा बा शी हा बा 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 हा बा 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 ला बा शा बा बा ला बा 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 ला बा हे हा रा बा शी का का रा बा ता या रा ला ला बा हे रे 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 या रा 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 वा रा बा रा बा रा बा रा बा रा बा रा बा हो रा बा शी बा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद आसूं उपकार मागता तुमकां जेम येतात जवळ जाता थंय भायर वसात इल्लें उदक मारात दोळ्यांचेर आनी येवात तें म्हाका दूख दिसता म्हाज्या मुखार तुमी दोळे दामतात आनी हांव उलयतां पिशा कडेन उलयता काय कोणा कडेन उलयता काय हांव म्हाज्या मोगाच्या भाव भयणा कडेन उलयतां कितें उलयता काय हांव देवाचें उतर तुमकां दिवंक आशेता जें देवान म्हाका दिलां आनी म्हाजी सदांच आशा म्हाज्या परस 2 पावटी देवान तुमकां धोबरादान दिवचें ही म्हाजें मागणें सदांच मागणें तुमच्या पासत हिंगच्याच पासत न्हू हांव ज्या जाग्याचेर वयतां जो कोण म्हाज्या फुड्यान येता जो कोण म्हाका स्विकार करता तांकां सगल्यांक आनी हांव पयलो म्हाजें सांगता पळय हांव व्हडलो जाणार न्हू हांव व्हडलो शिकणार न्हू तरी आसतना देवान म्हाजी काकूत केल्या तरी देवान म्हाका आपलें देणें म्हाका दिलां तुमच्या मदीं उबो म्हाका दवरला आनी हेंच देणें तुमकां दोबराद मेळूंक तुमी दोबरादान परगट जावंक आनी देवाच्या रायसून परगट करूंक हें म्हजें मागणें सदांच हांव सदांच खुशी जाता कोण नेवो मनीस भितर सोदता जाल्यार कोणूय कितें कोत्ता हांव वयतां कोत्ता आनी कितें आनी मागीर तो भितर सरल्या उपरांत हांव एक एकदम फाटीं मारतां ताका म्हाका जाय तुमी फुडें गेलोली ताका म्हाका कडेन पळय एकूच लँग्वेज आहा ती कोंकणी एकूच भाशा हें हिंदी उलयता तें बेश्टें म्हाजें इंग्लीश उलयता तें बेश्टें उत्तर तुमचे कडेन आयकून शिकलेलें पूण तुमकां इंग्लीश आसा हिंदी आसा कोंकणी आसा मराठी आसा जायत्या गिन्साच्यो भासो आसात आनी तुमच्यान जायत्या गिन्सांच्या लोकांक शिकोवपाक वा समजोवपाक जाता तर तुमकां तें देणें हांवें मागोवंक जाय काय नाका जाय आनी हांव तें देणें मागता तुमकां त्या जातीची भाव भयणां तुमच्या जिवितान येवंक आनी तें उतर देवाचें आयकून आपलें जिवीत तांणी बोलूंक आनी देवाच्या राज्यान तुमकां इनाम मेळूंक कोणाक इनाम मेवता आमकां इनाम मेळटा आनी हो इनाम कोणें बसायला जेजून बसायला सगल्या संवसाराक वसात बरी कर परगट करात देश लोकांक म्हजे गवाही करात आमचो इनाम थिंगा तर म्हाका एक एकल्याक कायदो आसा देवाचें उतर परगट करूंक संवसारा कडेन फायदो ना जायत पूण देवाच्या राज्यांत आमकां फायदो आसा आमी सदांच अमर जिविताक आसा हालेलुया पूण 2 गिन्सांनी आसा जरी जर हें देवाचें उतर आपसुवार्थीपणान कुसळेपणान परगट करता म्हाज्या फायद्याक म्हाज्या नांवाक लागून परगट करता जाल्यार हांव हिंगाच फोंडान पडलो हांव हिंगाच फोंडान पडलो तर हें उतर देवाचें हांव तुमच्या वाटेन तर हांव परगट करता तुमकां कितें बरेंपण मेवचें म्हणून जाल्यार हांव देवाच्या राज्यांत त्या पुस्तकाचेर म्हजें नांव बरयलेलें आसा तें केन्नाच पुसून काडचो ना देव म्हजें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी तुमी जावन आसा म्हाजी गवाही जी कोण म्हाजें उतर आयकता ती जावन आसा ते गवाही सो जेजू कितें जाता जेन्ना एक पातकी मनीस झगडटा सैतान त्याच्या ओतिम्याक पातकाक लागून तो म्हाजो जेजू म्हणटा तो म्हाजो ताका म्हाजें नांव आसा क्रिस्ताचें नांव आसा आनी थिंगासोर गोवाय जायी पडटा देखून जेजू खरेंच खरें म्हणटा ते 2 गोवायक्यो दिता 2 पावटी उलयता देखून आमचेय उतराक 2 पावटी जायें पडटा जबाब हांव म्हणटा म्हाका जेजू म्हणटा हो तुमो म्हाजो ताका क्रिस्ताचें नांव आसा क्रिस्त हांव खंयचें नांव क्रिस्त हांव आतां देव बाब म्हणटा बाबा तुजें नांव आसा कशें दाखयता तूं आनी तेन्ना म्हज्या लागीं जाता आनी तेन्ना हांव सांगता म्हाजो आत्मो उलयता आनी म्हणटा ताच्या गायांनी हांव बरो जाला ताच्या रोगतान म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या ताज्या उतरान म्हाका जिवीत मेळना
म्हणजे एक उतर म्हाका मेळटा, म्हाजें उतर हांव भायर काडटा तोंडांतल्यान, तेन्ना म्हाजी गोवायकी जेजूक मेळटा आनी म्हाजो आत्मो जेजूक वेता, देवाच्या राज्याक वेता. आनी हेच देवाच्या राज्यान व्हरपाक हो जेजू संवसारांत आयला. तो आनी गिरेस्ताय व्हरोंक येवना संवसाराची, तो व्हरोंक येयला ओतमे भुरग्यांक देवाच्या, सैतानाच्या हातीन सोडिना जावंक, गुलामपणाक दवरिना जावंक तो आपल्या उतरान आमकां भितर काडटा. आनी देखून आमी तेजें नांव घेता तितलेय पावटी आमी जैती होवन जाता. आनी तो जय जयकार करता आनी सैतान हारवता. तो हारवलोलो, ताका पदवी ना, ताका पदवी आमी दिता. आमचें तोंड उजार कोत्ता, आमचें गिन्यान उजार कोत्ता, आमचें मन उजार कोत्ता, हे आमचे 5 कुडीचे विसय उजार कोत्ता. पूण भावार्थ उजार करूंक ते कडेन जायना. तो हारवलो, आमचो आत्मो तेजो जायना. जरी तर आमी जेजूक उलो मारता जाल्यार तो हारवता. ताका जेजून कुर्सार हारयला, तो पांये पोंदाक आसा. आतां ताका हारोवपाक आमकोड आसूंक जाय तें नांव जेजूचें. फिलिपीन 2:11 वड वाच पळया. आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून सगल्यो जिबो उमाळ्यान देवा बापाक मोहिमा दिवं. मागीर 11 वड. म्हणटोच म्हज्या प्रितीच्यानो हांव तुमचे मोदें ना ना 11 वड 11. आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून. बरो, आमी कितले जाणां जेजूक परगट करता? सोमी म्हणल्यार कितें? कशी परगट करता जेजूक आमी? सांगात म्हाका. वय सोमी म्हणल्यार कितें? आमी जाणा काय नाका? आमी जाणा जावंक जाय. हांव जाणा जावंक जावो जेन्ना जेजू म्हजो सोमी. कोणी सोमी म्हणल्यार कोण? खूंय तो कितें तें सोमी म्हणल्यार कितें? उदाहरण कितें सांगतलो? सॉरी, टिचर. वडील म्हणल्यार आमचो टिचर, शिकवणार. वय ओनर म्हणल्यार आमचो टिचर. सोमी जावन आसा गुरू. आमी जेजू गुरुजी म्हणटा काय ना? टिचर म्हणटा काय ना? वय गवडी. हें सगलें ताका लागून हे सगले हेजो अधिकारी ते कडेन आसा. आनी तेन्ना दूर एका दिसान जेजू सोमी म्हणून म्हजे जिबेन उच्चारशी. वाच गो बाय तें. हें मागीर पावलो शिकयता आमकां. पवित्र आत्मो शिकयता आमकां. वाच. आनी जेजू क्रिस्त. बरें, तेच्या फुडली वड वाचू, 10 वड वाचू. म्हणून आतां सर्व रचना. प्रेज गॉड. हांव हें सोदतां. सोगली रचना आतां कोण ती? आमी सोगली रचना आमीच न्हू. आनी उरलो जी रचना आहा तितली. सुकणी देवाक वकाणटा काय ना? वय जनावरां देवाक वकाणटा काय ना? वय ती रचना काय ना देवाची? वय. आमीच न्हू, सोगली रचना. म्हणून सोगली रचना. म्हणून आतां सर्व रचना स्वर्गार, पृथ्वीर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं. वंदन म्हणल्यार कितें? सरपटूंक. जेजूच्या नांवा मुखार सरपडूंक. वाखाणणी तेजी तुस्त तेजी करूंक. आनीक दुसरें नांव ना मोडपा घाला. देवान एकूच नांव दिलां, तें जेजूचें नांव. आनी तेजी वाखाणणी आनी तुस्त केन्ना कोत्तले आमी? कशी कोत्तले आमी? तेजी भासावणी आमी आमच्या तोंडान उच्चारून, आमच्या कानांनी आयकून, आमच्या कोन्यांनी करून पाळून येता तेन्ना आमी तेजी वंदन आनी वाखाणणी कोत्तल्यो. Praise God. Thank you, Jesus. स्वर्ग खूंय आहा? खूंय वयर? दिश्टी पडटा? आहा खबर? Heaven is in my heart.
स्वर्ग तुज्या काळजान, तूं कितें कोत्ताय तें काळजान तान बापाक उलो मार म्हणटा. म्हणत स्वर्ग खंय आहा? काळजान. आतां आमचे स्वभावीक हितून आमी स्वर्ग वयर, कळ्ळें न्हू? कित्याक आमकां वयर चडोंक जाय. सकयल देंवोंक जाय काय वयर चडोंक जाय? वयर चडोंक जाय. देवा बापाच्या हातीक पावोंक जाय. सर आमकां स्वर्ग वयर, वय काय ना वय. खंय चुकतात वय, हांव सारकें जाणा अशें म्हणून उलयना, पूण म्हाका म्हाज्या हेज्या प्रमाणे हांव तुमकडेन उलयतां. आनी तुमी तर हांव चुकला तुमच्यांनी म्हाका कोणाच्यानूय म्हाका दाखोवंक जाता हें न्हू तें म्हण. प्रेज द लॉर्ड. स्वर्गार म्हळ्यार ज्या जाग्याचेर सत आहा, ज्या जाग्यार पवित्रपण आसा, ज्या जाग्यार बरेंपण आसा, तो जागो स्वर्गाचो. तो जागो तूं आनी हांव स्वर्गार आतां जियेता. जरी तर हांव आनी तूं स्वतान जियेता जाल्यार, हांव आनी तूं देवाची वखाणी स्वतान कोत्ता जाल्यार ताका म्हणटा स्वर्गार. मागीर पृथ्वीर संवसारान आमी दिश्टी पडटात तेजेर चलतात. तितूनूय आमकां कायदो आसा देवाक वखाणूक. हें कुळीचें जिवीत आमी जियेता, दोळ्यांनी पळोवन, कानांनी आयकोन, मनान चिंतून, तोंडान उलोवन, जाल्यार स्वतकें नको आसतात. समजलां? ताका म्हणटा कितें? पृथ्वी. आमी तें गायन कोत्ता. मातशें काड गो बाय तें पयलें ओड गायनाचें हेजे वयलें. पवित्र आत्मा सगल्याकूच फित्ता. तेजी उतरां घेयात बरे भाशेन समजून घेयात. बेश्टी उतरां घे. म्हण तिगारान म्हण वच, उतरां वच म्हूण गायन कर. आयकात बरे भाशेन बाराबर सांगात दियात. ओ पवित्र आत्मो आय सगल्याकूच फिरता. सोर प्रितोमीचेर जशें बाकणार आमकां सांगता, जे भाशेन उदक सोमदिराक बरो नेटयता, तशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा. प्रेज द लॉर्ड. पुरो पृथ्वी खंय आसा? परजळटा कितें? तुजें आनी म्हजें जिवीत. पृथ्वी कोण? तूं आनी हांव. हांव आनी तूं कोण? माती. ही आमची कूड. कसली? मातयेची. जे भाशेन पवित्र आत्मो सगल्याक फित्ता. आत्म्यान स्वर्गारूय आसा आनी पृथ्वीरूय आसा. आयज ही पृथ्वी परजोडूंक, ही पृथ्वी शांतीन आसूंक, ही पृथ्वी देवाच्या मोगान आसूंक, ही पृथ्वी सुरक्षीत आसूंक पवित्र आत्मो आमकां मजत करता. पळय काय ना? ताका लागून थिंगासर म्हटलां तें उतर. पत्र वाच गो बाय तुजें. म्हणून आतां सर्व रोसना स्वर्गार, पृथ्वेर, पाताळान जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं. प्रेज गॉड. आतां पाताळ म्हणल्यार कितें? पाताळ कितें? Ifen. हां Ifen. हांव नको. पाताळ कितें? Jomni ponda. Jomni भितर. जेजू मेलो आनी मेल्ल्या मदें देंवलो. वय काय ना? म्हण खूंय देंवलो? पाताळान देंवलो. खूंय आहा तें पाताळ? सॉरी? आमच्या मोदें हें पाताळ. हे आमी जियेता ते संवसारान. आमी स्वर्गार आसा करी, पूण आमी मेलेलीं आमच्या मोदें जेजू येयला. जेजू देंवला मेल्ल्या मोदें. आमकां देवाचें उतर ना तें देवाचें उतर दिवंक तो आयला. आमी मेलेलीं आसा, आमी न्हिदलेलीं आसा देवाचें उतर ना जावन.
आनी त्या देवाचें उतर आमकां मेळोन आमी आतां जिवी जातात. जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान जिवीत भरूंक येयला. पोतून तो येतलो, खूंय पाताळान येतलो, पोंदाक जमनी पोंदा येतलो ना. तो येतलो आमकां ह्या संवसारांतली सुर्येच्या राज्यान व्हरपाक. आमी खुंयचीं भुरगीं? सुर्येच्या राज्याचीं भुरगीं. आमी पाताळान आसात. हें पाताळ हो संवसार सैतानान कब्जा केला. कोणें कब्जा केला? सैतानान. देखून आमी एकामेका कडेन झगडी करतात, एकामेकाक मारतात, एकामेकाक लुटतात, एकामेकाक चोदतात. हें पाताळ. पूण ह्या पाताळान देखून देवाच्या ह्या जेजूच्या नांवाची परगटणी जावंक जाय. तेन्ना त्या पाताळांतलो सैतानाक आमी नाकात्तात. हालेलुया. पोतून वच गो बाय तें. म्हणून आतां सर्व रोचना स्वर्गार, पृथ्वेर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. स्वर्गार, हेवन इज इन माय हार्ट. म्हज्या काळजाची भावना, काळजाची उजगडणी स्वर्गीच्या राज्यान ओतम्यान करप. हो म्हणजे जॉन 4:23 and 24. थँक यू जीसस. हालेलुया. जॉन, गॉस्पल जॉन 4 अभिसोर 4, 23 and 24. वाचूं? बस. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. पुरो. आतां वेळ येयला. कितें ना कितें आमी हांगासर बसाबस करता. आतां वेळ येयला जेजूक अडकोवपाचो. आतां वेळ येयला. आहा काय खरें, घडटा काय खरें, जाता काय खरें तपासून चोवपाचो. खरें म्हणल्यार हो वेळ पावलो. आयज आमी जेजूचें नांव, जेजू परगटी करपाचें, जेजू घेवपाचें, जेजू आनी कितें करपाचें, हो जेजू कोण हेजी ओळख दिवपाची. हो वेळ पावलो. आतां खुंयच्यान पावलो तो फुडें दाखयतलो. वच. की खरें बोजपी आत्म्यान आनी स्वतान. पुरो. खरें बसू कितें करता? आत्म्यान आनी आमी सगळीं बसू, आमी सगळीं देवाची बसून सगळीं आमी देवाची आमी मागणी करतात. वय काय ना? करता काय करना आमी? आतां हिंगा सगळीं येयल्या. कित्याक म्हण येयल्या तुमी? मागण्याक येयल्या. कित्याक येयल्या? स्वत सांगाय. हिंगा कित्याक येयल्या? मागण्याक येयल्या. घराक सांगून त्या मागण्याक वयता आमी, रेतिराक वयता आमी. सांगला काय ना? वय ना, कोण जबाब दिना. ही आमची संवसारीक चाल रीत. पूण ओतम्यांची चाल रीत आमी देवाचें उतर शिकोवंक आयल्यात. ओतम्यान आमी बरोवंक आयल्यात. खरें बसपी बोजूण कशी जाता, आमी खरें बसपी जावंक आयल्यात. हिंगा येयल्या उपरांत आमी देवाचें उतर शिकता. आनी देवाचें उतर शिकल्या उपरांत आमी ओतम्यान बसता. आनी ओतमो ओतम्यान मागणें कोत्ता. वच पोत्तून. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. की खरें बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. आतां भोक्ती म्हणल्यार कितें? कशी भोक्ती म्हणल्यार कितें? सरे आर्गां दिवप. ताका भोक्ती म्हणना. एवढेन कोण सांगता भोक्ती म्हणल्यार कितें?
भोक्ती जावन आसा देवाच्या उतराची भिरांत दवरप. देवान सांगलां तें आमी पाडप. तेन्ना आमी भोक्ती कोत्ता. देवनिका तो शिकयता आमकां आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती कोत्तले. म्हळ्यार सांगलां पळय तेंच आमी पाळटलेत. कोण ना जाल्यार आमी चूक कोत्तात. समजता? देवान म्हणलें म्हाका उलो मार आमकां जाप दितलो. हांव देवाक उलोच मारिना, देवाची जाप मेवतली. तर देवान सांगलां तर म्हाका देवाची उतराची भिरांत आसा, म्हाका तो जाप जाय, म्हाका तो कितें बरेंपण जाय, जाल्यार कशेय भशेन हांव देवाक उलो मारूंक वयतलो काय ना. एका म्हणटा भोक्ती. सांगलां तें आयकता. जेजून थिंगाय सांगलां म्हजें उतर तुमच्या भितर इकोतल्यार आनी उतरा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार खरेपण म्हजे शिश्य जातलेत. खरें तुमी भोक्ती जातलेत. खरें तुमी म्हाका मान दितलेत. भोक्ती जावन आसा देवाच्या उतराक मान दिवप. भोक्ती न्हू पाव म्हाका दिवी घातलो, तेस केलो, रोजार केलें, ही भोक्ती न्हू. भोक्ती देवाच्या उतराक मान दिवप, देवाच्या उतराक खालती जावप, सांगलां पळय तें पाळप, तेजी उदाहरणां घेवप, ताका म्हणटा भोक्ती. ताका भिरांत दवरप देवाच्या उतराची. नाल्यार आमचें तोंड पेचे 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 करून कितेंय उलयतात. कितें करतात हांवें म्हणटा देवा मागणें गेलें, तेच केलो, मागणें गेलें तें केलें. ही देवाची भोक्ती न्हू, हें देवस्पण. आमी देवा लागीं वयता देवस्पण करता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां देवाची भोक्ती शिकयता. 34 स्तोत्र 34 ओड 11. येवात भुरग्यांनो, स्तोत्र 34 ओड 11. पळय देवाची भोक्ती कशी जाता पळय ती, केन्ना जाता ती. येयात भुरग्यांनो, भुरग्यांनो म्हजें आयकात. प्रेज गॉड. कितें सांगलां? येयात भुरग्यांनो, कोणाचें आयकात? देवाचें आयकात. आमी कोणाचें आयकता? मनशाचें ओ संवसाराचें. ह्या देव कितें सांगता? म्हजें आयकात. मागीर सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. शिकोवंक तयार आहा तुमी? वय. काय भोक्ती म्हणल्यार आयज पासून कोण नोको. पयस सांगलां कितें जाय तितलेंय आमकां ह्या पुस्तकान बरयलोलें आसा शिकपाक. सरस्वराची भोक्ती तुमकां शिकयता. कितें जाणां शिकोवंक जाय? कितें जाणांक शिकोवंक जाय देवाची भोक्ती? हात वयर काडात आनी म्हणत वय म्हाका जाय हें शिकोवंक. कितें म्हटलां थिंगा? ना ना इंग्लिशीन वाचता म्हाका सांग. कम माय चिल्ड्रन एंड लिसन टू. कोण कितें जाणां लिसन करता? आमी आतां हिंगा येयल्यात थोडी तांच्या येतात. खंय गेलेली आमी? मागण्यांक गेलेली. आहा मागणें. खंय गेलेली आमी? रेतीराक गेलेली. आहा रेतीर. मागीर त्या फुडें कितें म्हणटा? And I will. And I will. कोणाक शिकोवंक जाय? देवाची भोक्ती शिकोवंक जाय. शिकयता जाल्यार कान उतके करात. उतके कर सोम्या कान तूं म्हजें, ताळो तुजो आयकूंक आनी खुशी तुजी समजूंक. कान उतके दवरात. तेन्नाच आमकां देवाचें उतर आयकूंक येता. आय विल टीच यू. त्या फुडें म्हळ्यार भिरांत भोक्ती जावन आसा. भिरांत दवरप देवाच्या उतराची. देवाक भिवपाची न्हू. देव आमकां भिवयना, पूण देवान सांगलां तें पाडूंक सांगता. देवान सांग दुसऱ्यान केलें जाल्यार त्या उतराक कसलोच वालोर ना. पूण देवान सांगलां तें तर भिरांतेन आमी आं बाबा हें देवान सांगलां म्हणून तर आमी तशें पायन सांगलें एका भुरग्याक. आयकूंक जाय काय नाका भुरग्यान? त्या पांयची भिरांत दवरूं जाय काय नाका? ए पांय येता, पांय मारतलो, पांय कितें पांय काय केन्नाच मारिना. पूण भुरग्यांक भिरांत आहा काय ना पांयची?
आमचो देव बापूय काय ना, मोगाल बापूय काय ना, मग तेजी भिरांत आहा आमकां सांगता तो. यात बस येयात भुरग्यानो, मोचें आयकात. सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. कितल्या जाणांक शिकोंक जाय, कितल्या जाणांक शिकोंक जाय. व्हडल्यान वयर काडटा, ओय म्हाका जाय. वय म्हाका जाय. प्रेज गॉड. आनी आतां आयकात आनी शिकात. कशी जाता ती वाच. तुमच्या जिवाचो तुमी मोग कोत्तात मू. तुजे जीव तुका दादोशी खुशाल आसलो तुका जावो मू काय नाका. जायो. सगळ्यांक जाय आमचो जीव बरो आसलेलो, घटमूट जालोलो, सुरभ सुंदर आसलेलो. हांव हिरो असो म्हटलेलो, हांव हिरोईन फाचारलेलो. सगल्यांक आमकां आमच्या जिवाची परमोस केल्ली आमकां जाय. जाय काय नाका. हय कशी मेवता ती शिकयता वाच. लांबावक सूख संतोष तुमी आशेतात मू. बरी भलायकी, बरी दादोसकाय, बरें खुशालपण तुमी जेतना तुमी आशेतात वो ना. जाता तें जावं, म्हाका कित्याक पडलां, हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हटलां काय तुमी. कितें तरी बरेंपण म्हाका जाय आनी त्या बरेपणाक कितें तरी करूंक जाय. ही म्हजी आशा. वय काय ना. आशेता मू. मागीर त्या फुडें खोटेपण पयस कर. पयलो गूण, पयलो गूट खोटेपण पयस कर. खोटेपण म्हळ्यार कितें. वायट सगलें. वायट संवयो, वायट उतरां, वायट चिंतनां ही पयस दवर. मागीर तुजी जीब दामून दवर. प्रेज द लॉर्ड. ही जीब जावन आसा तुज्या जिविताचें सुकाणें. आमी फ्लायटीक पयलां फाटल्यान वयर एक सुकाणें आसता, तितलें वाऱ्यान तो वयता तितलें तें फाटल्यान तें घुंवता, ते भाशेन तो फुडल्यान फ्लायट घुंवता. आमी व्हड्यांक आमच्या बोटींक पयलां ताका सकयल फाटल्यान एक सुकाणें आसता, त्या कॅबिनांत रावन तो व्हील घुंवडायता, ते भाशेन ती बोट घुंवता. आमी पयलां मोटराक एक स्टरिंग आसता, तें स्टरिंग घुंवडायता, ते भाशेन मोटर घुंवता. एका म्हणटा सुकाणें. तेच भाशेन तुजी आनी म्हजी जीब ह्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत घुंवडायता आनी तें जिवीत हे जिबे उद्देशी आमचें जाता. ताका लागून सांगता तुजी जीब दामून दवर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ती जीब जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिविताचें सुकाणें. ही जीब तुका आनी म्हाका बऱ्या मार्गार व्हरूंक जाता, तुका आनी म्हाका नरकान व्हरूंक जाता, तुका आनी म्हाका वयर काडूंक जाता आनी तुका आनी म्हाका शेवटूंकूय जाता. फक्त देश ह्या साद्या उदेशी. हे देवळी कूड ही फेन्नान लासून काबार करूंक जाता हे जिबे उदेशी. तर ताका लागून देवाचें उतर सांगता तुजी जीब दामून दवर. आनी ताका आतां म्हणणेच्या पुस्तकान आमकां सांगता तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत मेळटा. तुका बरेंपण वो वायट मेवता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें देवाची भक्ती कशी जाता ती. कोणा कडेन आसा. म्हाका कडेन आसा, म्हजे जिबे कडेन आसा. हो जिबेचो एक सांदो म्हाजो आनी हो सांदो जावन आसा कुडीचें यात्रान चलोवपाचो हो एक विसव. जशें आमकां दोळ्यांनी पळोवंक जाता, ह्या कानांनी आयकूंक जाता आनी म्हाजी कूड बऱ्याक म्हजें जिवीत बऱ्याक वायटाक व्हरोंक जाता, तें पूण सगलें कारण हे जिबेचेर ताल्लेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे जिबेन म्हाज्यान बरीं उतरां उलोवंक जाता, बरीं हें करूंक बाखांडी करूंक जाता, बरें कितें करूंक जाता आनी देवाच्या राज्यान प्रवेश करूंक जाता. हालेलुया. 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 थँक यू जिजस. थँक यू जीसस. मागीर वाच. फोटकिरें उतर तुज्या थोंडांतलें कदींच भायर सरोना जावं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें जाता फोट मारल्यारू. पूण देवाच्या म्हळ्यार कदींच भायर काडनाका. धाकटे 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 खोटी चिमटो बारीक 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 चिमटो काडून काडून ओव गायलो घालून तिका कातीक काळें दाग पडटा. पडटा काय पडना. ल्हान भुरग्याक चिमटो काडता सदां आनी एक 15 दिसांनी एक म्हयन्यान त्या भुरग्याक तिका त्या जाग्यार तो कुडको पळयात कितें जाता तो. कांय फत पडटलें. कित्याक पडटा तुज्या चिमट्याक लागून. तेच भाशेन एक एक फोट मारून धाकटी धाकटी
आमच्या जिविताक एक दाग पडटा. आमकां संवय जाता फोटी मारपाच्यो, आमकां संवय जाता चोरपाची, फोटी मारपाची, फोटी सांगपाची. आनी अशें दिसता कांय ना, कांय ना. पूण देवाच्या राज्यान तें रिकॉर्ड जाल्लें आसता. आतां जें हांव उलयतां तें हिंगा रिकॉर्ड जालां, मिडियाक पावता पळय काय ना. तेच भशेन म्हाज्यो फोटी देवाच्या राज्याकूय रिकॉर्ड जाता. हालेलुया. Hallelujah. हांव म्हाज्या जिवितान, तूं तुज्या जिवितान कितें कोत्ता आमकां दिसता कोणें पळोवंक ना म्हणून. म्हाका कोण पळयता? कोण पळयना. पूण म्हाज्या जिविताची देवाचो कॅमेरा म्हाजे वयर बसलेलो आसा. जाणा तुमी, देवाचें उतर सांगता आनी तो कॅमेरो रिकॉर्ड करता. आनी म्हाज्यान तो म्हाजें ना म्हणून आतां आमी पळयला ट्रॅफिकाक आतां पयलासर बसयल्ले आसा खंय सगळ्याक वयता थिंगा ट्रॅफिक जाल्यार सर्कलांचेर खंय आहा थिंगा कॅमेरा बसयल्यात. आतां पुलीस नाका खंय तालांव दिवपाक. तालांव खंय येतले? Message. घरा कडेन. तेच भाशेन आमचे तालांव आमकां थिंगा रावतले. ते आमच्या जिवितान सुरू जाता. ते तालांव येता आमकां, आमकां कळना तें कित्याक जालें, कशें जालें, हांवें कोणाक कितें म्हटलें, कांय ना. पूण देवाचें उतर जाता तुज्याच उतरा वरवीं तूं प्रमाणीक अप्रामाणीक म्हणून कळोन येतलें. हें जेजू शिकयता माथ्याच्या वर्तमानांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच गो बाय. वायट सगलें सोड, बरें तें कोर. शांती सोदून तिच्या पावलांनी चल. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वायट सगलें Sword. बरें तें Core. कोर. आमी मातशा पयलीं एका देवराक जेजूची खबर आयकलोली. जेजू आमचे भाशेन मनीस आसलो, पूण देवान ताका मागलोलो पवित्र आत्म्यान आनी सोक्तीन. ती पवित्र आत्म्याची सोक्ती घेवन ताणें कितें केलें? वेता थंयसर बरें केलें. कित्याक? देव ताच्या सभे आसलो. आयज तूं आनी हांव देव आमच्या सभे आसा. यशुवाच्या उतरा प्रमाणे, ताका दिल्ल्या देवान दिल्ल्या उतरा प्रमाणे यशुवाक सांगलेलें भिरांती वेळेक काळजीदारपणान रावंक हांवें तुका सांगोंक ना. कित्याक? तूं वेता थंयसर तुजो देव तुजे सांगताक आसा. देवाची ही भासावणी ताका. आयज ती भासावणी म्हाका आनी तुका दिल्या काय दिवं ना देवान? आमी जाणा काय? आमी ती भासावणी घेता काय? ज्या जाग्याचेर वेता ह्या देव आमच्या सांगाताक आसा म्हणून. जाली निमाणी उतरां वाच पोतून आयक कितें सांगता ते. वायट सगलें सोड, वायट सगलें सोड, बरें तें करीत राव. वायट करता म्हण म्हाका कळटा काय कळना? Altar. आनी कळना जाल्यार दुसऱ्याक वायट जाता तेन्ना तें दाखयता तेन्ना तरी म्हाका उगडास येता काय? आतां देव म्हाका तें सोडूंक जाय म्हाका जाता काय सोडूंक? जाता काय? ना. कोण अडायता म्हाका? सैतान. संवसार अडायता. लॉज मरे. तुका नांव ना रे? तुका नांव ना गो? तुवें कित्याक? पूण हें खुशान येयलें? संवसारान देंवचारांतल्यान आयलें. आनी देव कितें सांगता? तें सोड. वायट सगलें सोड. आतां बरें तें करीत राव. बरें म्हळ्यार कितें करचें पडलें? तुजी जीब दामून दवर. हे जिबेकूच लागून बरें वो वायट दोनांची तागडी घालता. चोडटा आनी देंवता. स्केल आहा न्हू? तागडी आहा न्हू? एकोदान फातर घालता, एकोदान सामण घालता. सामण चड जालें जाल्यार कितें जाता? हातार वयर सोदता. हातार देंवता तेन्ना कितें जाता? सामण उणें जाता. तेच भाशेन तुजी मागणी बरेपणाची तुज्या जिबीत वयर काडटा. तुज्या स्वताची मागणी बरेपण तुजें. वायट सोडलां, हातार पडलें, बरें करीत रावलें, तुजें बरेपण मेवलें. प्रेज द लॉर्ड.
आनी हें आमकां हीच जावन आसा देवाची भोक्ती आमच्यांनी जायते भासांनी सोदून काडूंक जाता. जरी आमकां टायम आहा जाल्यार हां त्या देवान आमकां जेजून सांगलां तुमी कश्टावतात म्हज्या वरान चेपल्यात म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करता. पूण एक कायदो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. म्हजी भासावणी घेयात म्हजे कुशीक बसात आनीक उलयात. एक इश्टा कडेन उलयता पयस रावन उलयता बोंब मारून काय कुच 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 करून उलयता कुचू 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 करून उलयता. तेच भशेन जेजूय म्हणटा तुवें मोगडे कुचू 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 करून मोगान उलयात. हांवूय तुमचो मोग कोत्ता तुमीय म्हजो मोग करात. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. हांव कितें कोत्तां हांव कितें सांगतां हांवें कितें केलां हें सगळें करूंक जेजू आमकां आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. बाय पोतून वचूं बाय हिब्रुवाचे चिठीन वचून आमी सुरवात केल्या थिंगा. हें इतलें मेवलां तुमकां समजल्यां तुमी काय बेश्टी आयकोन उगी वयतलीं काय कितें सांबाळटलीं. प्रेज गॉड. आनी तेन्नाच तुमी जैतिवंत जातलीं आनी तेन्नाच तुमी म्हाकाय स्वर्गीच्या राज्यान इनाम दितलीं. तेन्ना देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसतलो. हांव आपसुवार्थीपणान हिंगासर येयना. हांव फकत दिवपाक येता हांव व्हरपाक येयना. हांव कितें करूंक येता दिवपाक येता आनी तें देवाचें उतर. म्हाका चड आशा चड उमेद देवाचें उतर उलोवंक आनी परगटूंक. आनी हांवें भीक मागून घेतलां देवा कडेन रडोन रडोन घेतलां हें म्हाज्या जिवितांत. दिवी घालून हातीन बायबल घेवन हांव रडलां दुखांक घोडोवन हांवें तो बायबल भिजयला आनी इतलेंच मागलां देवा तुवें म्हाका जाय तें दिलोलें हांवें सांबाळूंक ना वगडायलें. आतां म्हाका कांय नाका पूण म्हाका एकूच दी जिवीत 2 वर्सांचें फकत तुजें उतर शिकोवंक आनी उलोवंक. आनी त्या उतरा फाटल्यान रात दीस ही जीब म्हजें हें जोरयल्या. इल्लोसो वेळ न्हू आनी एक व्हडली देवान म्हाज्या जिवितान मिलाग्र केली. व्हडली म्हळ्यार व्हडली सगल्यांच्याकून व्हडली. ती जावन ह्या शिकप नासलेल्याक वाचूंक नाका आसलेल्याक उतरां समजून आसलेल्याक देवान तें शिकयलें. आनी आयज तुमच्या मुखार दवरून हें देवाचें उतर उलोवन कितें घडटा देवाच्या उतरान तें तुमकां दाखोवन दिलें आनी म्हाकाय पळोवंक सांगलें. हें व्हडली मिलाग्र म्हाज्या जिवितांत. आनी ती कित्याक लागून फकत देवाच्या उतराक लागून आनी म्हाजी मोगाक लागून. हांव इतलो पडलो मोगान एक न्हवरो व्हंकलेच्या मोगान पडटा ते भाशेन हांव ह्या बायबलाच्या मोगान पडलो. तामो नासतना जेवण हाड न्हू उदक पिवण न्हू तेजो हुस्को धरिनासतना हांव तो बायबल वाचूंक लागलो आनी म्हाका देवान शिकयलो. जर म्हाका शिकयला तुमकां शिकोवचो ना. तुमी वाचूंक जाणा तुमी बरोवंक जाणा तुमी उलोवंक जाणा. हांव उलोवंकूच जाणा आसलो वाचूंक आनी बरोवंक नको आसलो. कितले गूण तुमकां सुबेज आसा म्हाज्या परस आनी म्हाजो आवडो देवान पुरी केलो. तुमचो पुरी करचो ना. प्रेज गॉड. हाका लागून देव म्हणटा तुमच्या जिवितांत गिरेस्कायेची आशा सापूस दवरूं नाकात. हांवें गिरेस्काय सोडली आतां म्हाका कुडास येता हें कित्याक घडलां तें म्हाज्या जिवितांत. हांव खूब गिरेस्कायेन बोल्लोलो खूब म्हळ्यार खूब देवान त्या तेंपार म्हळ्यार ती चड करोडाची गिरेस्ताय ती. म्हाका सांबाळूंक कळोंक ना वगडायली. सैतानाच्या राज्यान जियेलो बिबदिकायेन मोस्तेपणान दादागिरीन सगळें वगडायत गेलो आनी वगडायलें निमाणें म्हाजें जिवीत वगडायलें.
पूण तरी देवान म्हाका सांडूंक ना जेन्ना हांव पोत्तून देवाशी आयलो. ते गिरेस्तकायचे अशें कांयच म्हाका नाका. जें म्हाज्या ओतम्याचें उतर काळजांतलें भावार्थाचें उतर कशें काळजांतल्यान भायर सरलें आनी देवा मुखार हाजीर केलें. कांयच म्हाका नाका, हो तुजें उतर दी आनी तें जाल्यार शिकोंक दी. आनी देवान म्हाका आयज पर्यंत तें उतर शिकयता आनी तें उतर हांव म्हाज्या काळजांतल्यान तोंडांतल्यान भायर काडटां, तें भावार्थान काडटां. भावार्थ म्हणल्यार कितें, कित्याक तो भावार्थ? भावार्थ जावन आसा एक ओतम्याचो गूण, तो विसवो, आनी तो जावन आसा देव. देव ओतमो, हांव ओतमो, एकठांय करूंक जावो तो भावार्थ. वय काय ना? तुका भावार्थ आसा जाल्यार तुज्यान देवाक पळोवंक जाता. तुका भावार्थांतल्यान कितेंय करूंक जाता. पूण कितेंय कोत्ता तेजें नांव कितें? देव. जें मनशांनी घडोना तें देवा लागीं आनी कशें घडटा? भावार्थान घडटा. हें उत्पत्तीचें पुस्तक वाचूंक लागलां हांव आतां फाटल्या दिसांनी आनी तेन्ना म्हाका कळोन आयलें 2-4 म्हयन्या पयलीं अशें दिसलें. देवान सुरवातेक स्वर्ग आनी प्रिथूम रचली, पूण पृथ्वीक आकार नासलो, सुरोपाय नासली, कांय दिसो नासलें, काडोकूच आसलो. देवान पळोवंक ना काय काडोक तो? पळयलो. पूण देवाक तो काडोक जाय आसलो काय? नाका जालो. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड पळयलो. जें म्हाज्या जिवितान कितें आसलें तें म्हाकाय नाका जालें. ती गिरेस्तकाय आसली, ओके दिलेलें रीण जाय तें आसलें म्हाका कडेन, नाका जालें. पूण कितें मागलें? तुजें उतर शिकोंक. कितें मागलें? तुजें उतर शिकोंक. हो म्हजो भावार्थ. ही उतरां म्हजीं देवान धरलीं आनी म्हाका उतर शिकलें. उतर शिंकता शिंकता त्या उतरांतल्यान भलायकी आसली, ती भलायकी म्हाका मेवली आनी आयज हांव तुमच्या मुखार उबो रावलो. प्रेज द लॉर्ड. आयज जरी तर म्हाका मेवलां देवाच्या उतरान भलायकी, तुमकां मेवचें ना. भलायकी कित्यान आसा? आनी केन्ना मेवतली तुमकां? जेन्ना उतर तुमी समजता तेन्ना, उलयता तेन्ना न्हू. उलोवंक कोणा कडेन जाता, बोब मारूंक कोणा कडेन जाता, कोणा कडेन जाता. पूण तेजी समजुणी जाय. समजिकायेचो ओतमो जावो त्या पवित्र आत्म्याचें फळ तुज्या आनी म्हज्या भितर पिकोवंक जाय. तेन्नाच तुजो म्हजो गूण सगळे म्हाका दिश्टी पडटा. तेन्नाच तुज्यान आनी म्हाज्यान देवाक पुरो देवान हें म्हाका दिलां आनी म्हाका कडेन आसा अशें म्हाका पदवीन सांगूंक जाता. पदवी कोणाच्यान येता? अधिकार पदवी समजिकायेचें फळ, समजिकायेचो ओतमो कोणाच्यान येता? म्हाका भिरांत दिसली, सैतानूय दिता म्हणून. प्रेज गॉड. भणांनी म्हाज्या 1-2 उतरां आमी म्हणया गायनाच्या रुपान. उदके कोर सोमया कांत म्हजें म्हण गो बाय, म्हणत सगलीं बसोनूच म्हणत. उदके कोर ताळो तूं आयकूंक, कोशी तुजी समजूंक, उक्ते कोर सोम्या कान तूं मोजें. आनी एक फावट. उक्ते कोर सोम्या कान तूं मोजें. उक्ते कोर सोम्या कान तूं मोजें. ताळो तूं आयकूंक, कोशी तुजी समजूंक, उक्ते कोर सोम्या कान तूं मोजें. प्रेज द लॉर्ड. उगडटले कान मुगो काय कोडीकूच उत्तले?
संवसाराचें आयकोपाक. आमी कोणाचें आयकोंक बसल्या हिंगा? ओत्मीक देवाचें. देवाचें उतर आयकूंक, देवाचें उतर समजूंक, समजिकायेचो ओत्मो घेवंक. आनी तो कसो येता? तुज्या कानांतल्यान, तुज्या काळजांतल्यान भायर सोदता तीं उतरां. तीं उतरां आयकोंक येता पयलीं कोणाक? कानाक. आनी कानांतलीं उतरां येता आमच्या काळजान. तें जाता देवाचें उतर तो तुवें आयकलां, तूं समजलां जाल्यार तें बी जाता. आयकलां पूण समजोंक ना तें बीना. तें वाऱ्यार गेलां. पॉल तें उबोन गेलें. आमी पळयता न्हू, भात वापुटात आनी वाऱ्यान घालतात. पॉल हात्यान कितें करता? उबोन वयता. तेच भाशेन आतां भात वापुटात आमी. देवाचें उतर. पूण समजलां जाल्यार, समजोंक ना जाल्यार कितें म्हणलो गो, कितें सांगलो गो, कितें गो तें दुसऱ्याकूय डिस्टर्ब, आपुणूय डिस्टर्ब. अदीक बरें दुसऱ्याक डिस्टर्ब करूं नाका. पोत्तून विचारात म्हाका, हांव सांगता तुमकां. कित्याक दुसरो आयकता तेंय विसरलो, समज तेंय विसरलें. पॉल जालें. वाऱ्यान उबोन गेलें. देवाचें उतर पॉल न्हू, अक्कोण बी, बरें बी आनी संवसार सोरो पर्यंत कुसोना तसलें बी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर बरें बी, संवसार सोंपो पर्यंत कुसोना तसलें बी. आनी तुजें काळीज तूं संवसाराचो सोर एक बरें शेत. म्हणत म्हजें काळीज हांव संवसारान आसो सोर एक बरें शेत. आनी बऱ्या शेतान बरें बी रोवूंक म्हाका अधिकार आसा. हांव ओंपी बरें बी म्हाज्या शेतान ओपूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसलें बी रोवंक जाय आमी? आनी बरें बी कितें? बरें बी देवाचें उतर. हे भाशेन तुमकां हांव सुटा एक 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 उतर घेवन तुमचो जबाब जर तुमी म्हाका दीत जाल्यार 100% तुमी शिकोवन देवाची भुरगीं जालीं. हालेलुया. हीच म्हजी आशा. तुमी देवाचें उतर शिकोवन जशें म्हाका देवान शिकयलां, म्हाका देवान दिलां, जाल्यार म्हाका जाय तुमकांय शिकोवंक. तुमकांय पूण हे भाशेन म्हाका शिकोवंक मेळोंक ना. तुमी पळय शिकोवंक मेळटा तुमचें नशीब, तुमकां आयजूच मेळटा. हे भाशेन म्हाका शिकोवंक मेळोंक ना. हांव आयकतालो इंग्लिशीन, हांव बरयतालो नंबर ते इंग्लिशीन, पूण घरा येयल्या उपरांत ते नंबर काडटालो सोदून कोंकणीन. कितले कश्ट पडले जायत म्हाका, कितले दीस लागले जायत, कितले वर्सां हें बदल्लीं जायत. आयज पासून हांव शिकता थिंगा आहा. अजुनूय हांव ती बसवणी घेयत आहा. अजुनूय हांव ते नंबर काडीत आसा. अजुनूय हांव ते बरोवन ते बसवणी काडीत आसा. अजुनूय हांव शिकत आहा. पूण तुमकां आयजूच मेवलें. केन्ना मेवलें? आयजूच मेवलें. कित्याक मेवलें? हांव तुमचे 10 पावडी विचारतां, मिनिमम 4 पावडी तरी विचारतां. आयकलां तुमी, समजलां तुमी, कशें तें, कितें तें आमकां तेंपार मेळोंक ना. आनी अजुनूय मेवना. खंयी वसाय तुमी, कोणाच्या फुड्यान वसाय. कोणूच तुमकां पोतून पोतून विचारून तें उतर तुमकां उदार करून दाखोवन तयार. कित्याक टायम आसना, वय काय ना. फकत ही आमची संस्था आनी तितून एकलो तो हांव. देवान म्हाका कशें दिलां तेजो नियाळ करून तुमकां कशें मेवतलें तें चिंतून हांव तुमकां पोतून पोतून तें बी मारीता. म्हाका जाय तुमच्या काळजान केल्लोलें न्ही, तुमकांच न्हू. हांव म्हाजे फामिलीन, म्हाज्या घराब्यान, म्हाजे बायलेकान, म्हाज्या भुरग्याक देखून येवात, बसात, म्हाका टायम दियात. येवात, बसात, आमी उलोवया. ह्या भाशेन तर आमी एक एकले फामिलीन आमी हें केलें जाल्यार आमी जैतिवंत जावचें ना. सैतानाक आमी नाकारूंक पावचें ना. दुयेंस पिडेक आमी हारोंक जावचें ना. पदी कोणा कडेन आसा? आसा. ती पदवी आमी घेवंक देवान आमकां अधिकार दिला. लूक 10:19. सॉरी, वयल्या वयर म्हणूंक जाणा आमी, पूण तेजी एक काड तेजो रोस आमी चोयल्या ऊस पयल्या न्हू.
ऊस शाश्वत पयलीं आमी न्हू ते रस्त्याचेर काडटा पळय ते कितें करता ते एकूच पाटी ते जर ऊस सुकून उसर काडटा ते पळय न्हू तेच भशेन देवाचें उतर आमी आयकून तेजो रोस काडून आमच्या जिवितांत ती गोडसाण रीक असर आमी त्या उतराचो रोस काडूंक जाय. ती भासावणी आमी खूंय सान खूंय तेजी मूळ आहा खूंय पवित्र सान मेवता तें आमी सोदूंकूच जाय. तेन्नाच आमच्या जिविताक फायदो जातलो. तेन्नाच तो ऊस काडटा ते गन एका ताका शुगर तो जिसराक ते इलो ज्यूस सुबेज येयलो म्हणून ताका फायदो जाता. जाता काय जायना. तो एक ग्लासाचे 2 ग्लास करता. नाल्यार पयलीं बावडयले जाल्यार तो एकूच ग्लास जालो. पुढं पोतून घालून दोन तेच भशेन आमी पोतून देवाचें उतर आमचो भावार्थ वाडटा म्हणून आमी देवाचें उतर सांगता. तो जर वाडलो जाल्यार आमी समजलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कितलें देणें वाडचें ना देवाचें वाडटलें काय ना. प्रेज गॉड. जाय तुमकां हालेलुया. बाय कितें वाचतलें गो वाच पळयात म्हळ्यार कितें पळयात म्हळ्यार कितें हिंगा पळोवयात म्हळ्यार कितें पिक्चर पळोवयात म्हाका पळोवयात कितें पळोवयात. उतराची समजून एका उतराक एक समजोणी आसा. एका उतराक एक देणें आसा. एक भासावणी 100 गिन्सांनी पीक दिता. बरें बी हूंय 100 बावडी पिकता. देवाचें उतर बरें मी देवाची भासावणी बरी 100 बावडी पिकतली. आमच्या जिवितांत आमी पिकोवंक जायी काय त्यो पिकोवन धाडटलो. हां कोश्ट कोणें काडूंक जाय आमी काडूंक जाय. आमी शिकोवंक जाय. आमी टायम दिवपाक जावो. आमी विचारूंक जाय. आमी आमकां विचारूंक जाय. आमी देवाकूय विचारूंक जाय. पवित्र आत्म्या शिकय म्हाका. आमी सांगूंक जाय जेजू तुवें पवित्र आत्मो दिला. तुजो मोजत तुजो आदार तुजी मोजत आमकां दी. पवित्र आत्म्या शिकय आमकां. तो वेगळो न्हू. बाप पूत पवित्र आत्मो पवित्र त्रिवी एक देव 3 देव न्हू. तो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत जे 3 गिन्सांनी कितें मुता तें एकठांय करूंक तो वावुरता. आमी तेवढे 3 मनांनी चिंता 3 आनी कितें चिंता तें न्हू. एक वाट आमकां दाखोवंक सोदता. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच म्हणून तो सांगता. हांव आनी बाप एक म्हणून तो आमकां शिकयता. आमची चिंतना कित्याक ह्या तिका धांवोंक जायी. आमचीय चिंतना पवित्र एक देव म्हणून आमी कशें जशें जाता पवित्र पुस्तकांतल्यान उस्तून आमी तपासून पळोवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जेजस. वाच. पळयात सोरोप आनी विंचू. पळयात. सोरोप कोण गाय तो सैतान सगळो सोरोप सयता न्हू. ती मागीर या आमी पयलो सोरोप सोरपाची जात पळयात म्हणला देवान. जेजूची शिकवण जशें आतां हांव उलयतां ते भाशेन शिकवण कोण मनीस आमकां दुसरो शिकयता तेजी शिकवण सोरोप एक उदाहरण दिलां. कितें दिलां एक उदाहरण दिलां. पळयात पळोवपाक सोरपाक. सोरोप आनी विंचू हे 2 वस्तू भिरांकूड. हे 2 वस्तूंक लोक विटेता. हे 2 वस्तूंक लोक भिवन फाटीं सोदता. आनी त्यो ताका पळयात तुमी. तेजें जिवीत पळयात कसलें तें. सोरोप कितें करता पोटान चलता. हालोन दोलोन चलता. आनी आमी ताका पळोवन भिता ओ विट्टा. वयो ना. आमी ताका पळोवन भिता. थोडी किवची मारता. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता पळयात सोरोप आनी विंचू. जाय तो गोत बसोन हें उतर पोत्तून पळोवपाक. तुज्या मना कडेन हाड. तुज्या काना कडेन हाड. कितें तूं आयकता.
तुज्या जिवितांत पळयात कितें पळोवंक सांगता काय म्हाका वाच फुडलें. सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पुरो. आतां कितें केलां? दुस्मानाची दुस्मानाची सगली पदवी. दुस्मानाची पदवी खंयची? कुसळेपण, विंगास, निड्डुकाय, उणेपण ही सगली कोणाची पदवी? अविचू तुज्या जिवितान कुसां लागता, म्हाका उगडास कोत्ता, तेणें केलें, हेणें म्हटलें, कशें केलें, तेणें कित्याक केलें, हे कांटे न्हू सगले, हे दुस्मानाचे न्हू. म्हाज्या भितर दुस्मानाची पदवी वाडोयना, दुस्मान काय म्हाका वाडोयना, राग म्हाका वाडोयना, कुसळेपण म्हाजे भितर येयना. सरपाक तिका दवरया, मागीर या पळय सरपाच्या फुड्यान. दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोला खंय तोळा? पांयां तोला पांयां तोळा मोस्तूंक मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. प्रेज गॉड. कितें दिला? अधिकार. हागाय मुगोडे सरपाक पळयला जाता काय कोत्तात. सगली पदवी देवान म्हाका दिल्या. सरपाक विचवाक पांयां ताळा मोस्तूंक तेका भिवोवपाक, पूण हांव तेका भिता. हय मुगो मुरगोडटा मुगो तुमी बरी. किंवच मारली देवाच्या उतराक स्वत मारलें. पदवी म्हाकोडे आहा म्हणून आमी घेतली, कित्याक घेवंक पावोंक ना. समजोंक ना देवाचें उतर, घेवंक ना पदवी देवाच्या उतराची. देवान म्हाका पदवी दिल्या म्हणून देवाची वळख म्हाका ना, कोण तो देव म्हणून. तेजी वळख जाल्यार हांव किंवच मारतालो, हांव भितालो, त्या सरपाक हांव भितालो ना. कित्याक देवान म्हाका पदवी दिल्या आनीक आदमाची दुनिया. थँक्यू जिजस. उत्पत्ती 1:27-28. देव तुका अंतराळ लावेलो दोव दिवं. कितें? 28. उत्पत्ती 1:27-28 गो बाय. आतांच मग गायन केलें उदके कोसुम्या कान तूं म्हजे. तुजे हांवें ती गायन करूंक ना गो बाय. 2 फावटी चूक केली काय नजो. स्लीप ऑफ टंग जाता. हांवूय घोडे चुकलो, म्हाज्या उतरां घोडे चुकलें आसतलें तिका तुज्या कानाक पावपाक. काय नजो वाच. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. मनीस कोणा सारक्याचो? देवा सारक्याचो. आयज आमी देव जिवीत जियेता काय? हांव म्हाकाच विचारूंक जाय, म्हाका देवान आपल्या सारक्याचो रचलो, हांव देवा भाशेन जियेता काय? आसा काय म्हाका देवाचें? देव कोण तो देवाची वळख काय? हांव कोण तो म्हाका म्हजी वळख काय? विचारात आनी शिकात. हांव ही कूड न्हू. आमी सगल्यांनी नदरेन म्हाका खंयचो दर्जो दिला? कुडीचो. आनी जेन्ना कुडीचो दर्जो दिला तेन्ना देव कूड नासतलो. देवाक कोणें केन्नाच पळोवंक ना. पळयला? कित्याक पळोवंक ना? देवाक कूड ना. देव ओतमो. ओतमो दिश्टी पडना. आनी देवान मनशाक ओतम्यान रचलेलो, आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो. आनी हो ओतमो देवा कडेन भासाभास करतलो. ओतमो देवा भाशेन आसतलो. आत्म्यान ह्या देवाची पदवी दिली आनी ती आयज पासून देवान काडून व्हरोंक ना पदवी.
आयज पासून ती पदवी देवान काडूंक ना. देवान एक पाटी दिलें तें देव व्हरोना पत्तें. हालेलुया. मागीर त्या फुडें वाच. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. प्रेज गॉड. मागीर दादलो आनी बायल तांकां रोचली. कितें केलें आतां? दादलो आनी बायल देवान रोस दादलो आनी बायल देवान रोचली. मागीर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात कितें म्हटलां? आशिर्वाद घालून कशें देवान तांकां रोचली. मागीर तुमी कशीं सांगू? आमी कितें म्हणटा? आस बरी. कितें सांगू? ती आमची आय ती स्वतायताय न्हू. हांव दुयेंत आसा न्हू. म्हाजी सगळें तिणी खायली न्हू. म्हाका भायर गायली न्हू. कितें उलयताय आमी? आशिर्वाद उलयता काय स्टाप उलयताय? कशें रोचलें देवान तुका आनी म्हाका? आनी आशिर्वाद घालून देवान आमकां अधिकार दिला. वाच फुडें वाच. चोडात आनी वाडात, प्रितूम भोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. प्रेज गॉड. आहा आमच्या हातीखाल ती प्रितूम आसा? कित्याक ना? केन्ना विचारलां आमी? म्हाकाच विचारलां हें? तुमकांच विचारलां? हें उतर देवाचें. तेणें वाचलां तें तुजें वाचलें देवाचें उतर गो बाय तें. स्वत मुगो हें स्वतू तें बदलता? तें कोणें बदलूंक जाय? पृथ्वीक वो कितें आहा तेका आमच्या हातीखाल आमी दवरूंक जायी? केन्ना? आतां जातलें आमचे कडेन? जातलें? प्रेज गॉड. आमी वावरूंक जाय. आमी मनशाक हातीखाल दवरूंक सोदता. भावाक, भयणीक, बायलेक, घोवाक, बायक, मायक, भुरग्यांक हातीखाल दवरूंक सोदता. देवाक जाय तें आमी नोको. कितें हातीखाल आमी दवरचें तें. कितें दवरचें हातीखाल? कितें दवरूंक जाय? विचारता आमी केन्ना? हांवें कितें हातीखाल दवरचें तें? म्हाज्या जिवितांतले गूठ, म्हजी चिंतनां, म्हजीं उतरां, म्हज्यो कन्यो, म्हजी आशा हांवें म्हज्या हातीखाल दवरूंक जाय. हांवें देवाच्या उतराक तेजेर वयर दवरूंक जाय. संवसाराची आशा हांवें पांया तळा दवरूंक जाय. आनी देवाचो मोग देवान म्हाका रागान काय मोगान रोचलो? मोगान. तो मोग हांवें विस्तारूंक वावरूंक जाय. देवान हो अधिकार म्हाका दिला. सगल्या दुस्मानाच्या तावण्याक पांया तळा दवरूंक. पूण ह्या संवसारांत हांव जेतना ह्या सगल्या तावण्याक खंय दवरता काय? पांया तळा आहा काय म्हाज्या तकलेर वयर आहा? म्हज्या चिंतनांनी म्हाज्या कोपलांत आहा. कितें हांव करूं? कशी बुद्द शिकूं? हा काय ना? कोण उलयना तुमी? तुमचे कडेन आहा कितें वचलें कितें घरा कडेन? देवान दिल्लो अधिकार. देव मोग. देव कोण? आनी मोग फकत मोगान चलोवपाक जाता. बाय वाच गो पत्तें तें. म्हाका एक एक उतर जाय. ना ना तेंच वाचता थिंगा. चोडात आनी वाडात. कितें चोडात आनी वाडात? कशी आहा तुमी? आशिर्वादीत. आतां हें आमच्या जिवितान वाडोवंक चोडोवंक जाय काय नाका? कशें वाडटलें आनी चडटलें?
जेन्ना आमच्या घराब्यान आमचे फामिलीन आमच्या शेजाऱ्यान ही बरेपणां वाडोवपाक एकामेकाच्या एकोडान सांगातान वाडटा वय काय ना. पूण आमचें चिंतना कितें आहा चडांत आनी व्हडा जायतीं भुरगीं जावंक जाय. आमचे फामिलीन जाय जाणां आसूंक जाय. देवान सांगलां वय आसूंक जाय नाका न्हू. पूण सद्याक देवाच्या राज्यामध्ये समाजामध्ये आमी एकवटान आनी मोगान आसूंक जाय. आमी समाजान आनी देवाच्या राज्यामध्ये एकामेकाचे दुस्मान तुका मेवलेलें म्हाका नाका. आमी जागे हाडूंक वयता कबीलदारचे गव्हर्मेंटाचे कितें करता वो फातरकडा थिंग जाता फातरकडा ही दवरता कोता काय कोन्ना हिंगा हाडायल्या कोणें जागे तुमकां हिंगा ना कबीलदार ना दिसता आमचे वास्कून पळय. मग तुमकां ती खबरूय कळची ना. पूण केन्नाय भाटां आहा जाल्यार भावाचें आहा जाल्यार तुमी तें कळतलें तुमकां. ताका सुबेज म्हाका उणें म्हाका कशें लायलां मेत्र कशें टेप लायल्या झगडी आहा एकूट. हिंगा देवाचें उतर सुरवातेक कितें शिकयता आमकां केन्ना वाचलां उतर तें आमी तें उतर घेवन बसले आमी झगडी जाता ओदी करून आमी झगडटा भाव भयणी झगडटा तेन्ना तरी तें घेवन बसले आमी. कोणाक घेवन बसले आमी आदोगाद आमची गिरेस्तकाय लोकांक दिवंक. भावाक दिलेली नाका भयणीक दिलेली नाका पूण देंवचाराक दिलेली जायी. खुशाल हांव बायल्या मनशाक दिवन कित्याक म्हाजो वांटो म्हाका दिलो न्हू. पूण त्या वांट्याक लागून हांवें कितलें ताका दिलें तितलें तर म्हाज्या भावाक दिलेलें वो भयणीक दिलेलें तीय खुशाल आसलेली काय ना. पूण ताका रडयली आनी ताका खुशाल गेलो वय वो ना. हें घडटा आमच्या जिवितांत. हें देवान घडोवन दिलें दाखयलां आमकां. वाच गो बाय पोत्तें. चडात आनी वाडात. कशें चडटले आनी वाडटले आमी. एकवट ना मोग ना समजीकाय ना दया ना काकूत ना पवित्र आत्म्याची फळां ना आमी वाडटलीं. सुकलेलीं झाडां आमी जेजून शिराप गायलो तुका ह्या फुडें फळूच जायनाका त्या मुडान सावन सुकलें. कित्याक देवाच्या उतराची आमकां बिलकूल माया वो दया ना. ह्या संवसाराक आनी आशेक लागून आमी झगडीं झुजां करून आमी गेली ती गेली फाटल्यान पिणगाय तशीच गेली. हो बडबडो कित्याक बडबडटा रे हिंगा तुमी म्हणटली. हांव म्हाज्या पासत बडबडना तुमच्याय पासत बडबडना पूण देवाच्या उतराची परगुटणी जावच्या पासत बडबडटा. आमी तें करच्या पासत. हें देवान आमकां सांगलां आमी एकामेकाक सांगच्या पासत. आमी तें करून दुसऱ्याक दाखोवच्या पासत. आनी खंय कोत्तली आमी शेजाऱ्याचेर वचोन काय आमच्या घरांत म्हज्या भाव भयणां मदीं म्हाज्या भुरग्यां मदीं एकोडान ताका सांबाळटली आमी वो ना ही आमचेर आहा. वच बाय पोत्तें पोत्तून ती वच. चडात आनी वाडात. प्रितूम भोरात. चडात आनी वाडात. कशी चडटली वाडटली कशी प्रितूम बसतली. एकोडान आसल्यार बरें भशेन रोवंक जातलें काय ना. नाल्यार दुर्गा घालतली आनी मागीर म्हणटली म्हाजो हांदो तुमचेर गेला तुमचो हांदो आमचेर येयला पोत्तून झगडी. तुमचें नाल्ल आमचेर पडटा आमचे न्हये फुंटा पोत्तून झगडी. तुमची चुट्टां आमचेर पडटा आमचेर कचरो. हें पळय एकलें हां हें कितें घडटा हेज्या जिवितांत. हें मुरगडटा हें पळय. परत गड उडोवंकूच जाय. हां मुसाक तुवें धांवडोवंकूच जाय. खावंक जाय मूस दवरूं उपकारना. नशीब तिचें देवान पळय तें कितलें ती बरें आहा देखून तें बरें गूण दिल्या बरें जिवीत दिलां. उडोवंक जाता उडोवंक सांगलां देवान.
दवरूंक जाय. तुजें हिशोब तूं क्लीन कर न्हू. तूं वयता क्लीन करपाक तें ती उडयता गो, पूण तेजे हिशोब ती क्लीन करता मुगो. मागीर तुजे हिशोब तूं क्लीन करपाक तुका शिकयता ती तूं करना देखून. आगो तूं चाडयो सांगता मुगो आतां. हांव कांय खबर नोको आरो आंटीची. तूं आतां तेचे चाडयो म्हाका सांगता कितलें क्लीन आहा तें तूं दाखयता. स्वत काय फोट. हांव म्हाजो कचरो काडून लोकांचे उडयता. ते आपलो कचरो काडटा आनी लोकांचे उडोवंक सोदता. थँक्यू जेस. बरें आसूं ती हिस्टरी बंद कर. सील कर तेका. तुका दिसता तुज्या शॉपींग जाय तो कचरो काडून तूं भायर उडय. उजवान घाल्लास. तूं त्या आंटीक सांग थँक्यू, गॉड ब्लेस यू, बरीं उतरां दी. समजता. देवान तुका रोस लाभल्या सारक्याची. देवान कितें केलें? बापा तांकां बोगोस मनशाच्या रुपान. तोच देवाचो आत्मो तुका दिला. तूं मनशाच्या रुपान आसा. आतां तीन देवाचीं उतरां उजार कर. बापा ताका बोगोस. हांव चुकतलो हे भाशेन केल्यारू? तुमी चुकतलीं? कित्याक दिवसान हांवें केलां तें तुमी करात. बायबल सांगता, हांव सांगना. नाल्यार आमी कितें करताय? तेणी केलां ताका बुरशी करता राव. म्हाज्या जिवितान आहा ते भाशेन दाखयता हांव. पूण मागीर हें केल्या प्रमाण नेळ्ळो म्हाका दिसता बाबा ना, हांव मागीर रडटां. समी हांव चुकलो, म्हाका बोगस. मनीसपणाचें हुस्कोता येयना येयलो चुकलो. कोण नडटा? सैतान. आतां सैतान कोण? मनशा दुस्मान कोण? मनीसूच. गोच्चो म्हळ्यार भाव आनी भयण न्हू. मनशाचो दुस्मान ताचो गोच्चोच, तो मनीसूच. तो आत्मो न्हू आनी दुसरो शेजाऱ्याचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें दिसता तुमकां? भूक लागली? बंद करया. कितलीं जाणां न्हिदतलीं सांगात म्हाका. न्हिदता पळय तांकां. बरें समजता? देव बरें करूं. वाच गो बाय, तांकां समजता खंय बरें. वाच. सोमदिरा स्टार्टिंग सो वाचूं. मदें मदें वाच. मातशें फुडलें फाटलें वाच. कित्याक तेजें उदाहरण मेळोंक जाय न्हू भयणी म्हाजे. तूं राव एक म्हाका सांग. तूं बायबल वाचता? होय. कसो वाचता? हांव तुका बायबल वाचूंक उदाहरण दुसरें दाखयता. कशें वाचता? टिटफट दाखय, वाचून दाखय. तूं वाचता तशें कोमेस तें काबार जावसर वड वाचता. हय मुगो. तशी वाचना दुसरे फावटी. तूं शिकतलें, तूं शिकोवन दितलें जाल्यार तूं उतराची पयली समजूण तुका मेळोंक जाय. बायबल घे, वाच 2 उतरां, वो 3 उतरां, वो 1 उतर आनी सांग पवित्र आत्म्या उलय म्हाका कडेन. तोच पवित्र आत्मो. कोण? तें बायबलाचें उतर पवित्र उतर. तेका जीव आहा. आनी तें जेन्ना तूं वाचता तेन्ना तुजो जीव तितून मिक्स जाता. तूं ताका जीव दिता. तूं पवित्र जाता त्या उतरा वरवीं. आनी जेजून सांगलां म्हज्या उतरा वरवीं तुमी नितोड जाल्यात. सांगलां? जाल्यार आमकां नितोड जावंक जाय. जाल्यार तें उतर आमी शिकोवंक जाय. तें उतर आमी नियाळोवंक जाय. तें उतर आमी समजोवंक जाय. तें उतर आमी आमचें करूंक जाय. आनी केलें जाल्यार कितें जाता? नितोड जाता. आमी पवित्र जाता. आनी भागीन पेद्रो आमकां सांगता, उडास कोत्ता पवित्रत्वान. हांव पवित्र, तुमी पवित्र जायात. कितें सांगता? हांव पवित्र तसो तुमी पवित्र आत्मो देवाचें उतर पवित्र. तेंच उतर घेवन, तें उतर शिकोवन, तें उतर वापरून तुमी पवित्र जायात म्हणून आमकां पवित्र आत्मो मागता. देवा भाशेन जायात. तुमकां देवा भाशेन रचल्यात. ह्या संवसाराच्या गुलामपणान रावूं नाकात. गुलाम जावन रावूं नाकात. तुमी सोडयलेलीं भुरगीं जेजून आपल्या रक्तान तुमकां सोडयल्यात. वय जायना? बरें लावना? तें स्वत काय फोट? हें सगळें आमी जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. प्रेज गॉड. धोनीपण म्हळ्यार कितें?
ऑथॉरिटी घेव अधिकार घेव वडीलपण वडीलपण कोण चलयता कशें चलयता एक सरपंच कितें चलयता वडील कशें चलयता अधिकार वय वो ना मोड तें मोडूंक जाय तें वय काय ना तेच भाशेन तुका आनी म्हाकाय देवान ह्या वस्तीचो अधिकार दिला वडीलपण दोनीपण दिलां जसो आमचो देव स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी आनी तुका आनी म्हाका देवान आपल्या सारक्याचेर वचल्या जाल्यार आमकांय दोनी करून दवरल्या तें दोनीपण देवान आमकां दिलां पूण आमी तें उजार करिना आमी कोण जाल्या लाचार आमकोडे जाता आमकोडे जाता म्हणटा काय ना हय वडी आमकोडें हें कन्यांनी जायना जायत पूण जर देवाचें उतर घेयत आनी तेजेर घट रावत जाल्यार जरूर कन्यांनी न्हू उतरांनी न्हू कसल्याय सगळ्या जिवितांत तुज्यान तें करूंक जाता कित्याक लागून तुज्या सोबे अधिकार आसा आनी तो अधिकार जावन आसा देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जिजस हालेलुया आर्गां तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थँक यू जिजस आता मी सुरुवात केली ती गाया उतरामध्ये देवा तुझ्या कितल्या जाणांक मेवला गाय कितल्या जाणां कडेन आहा गाय तो जीव जिवें उतर देवाचें उतर कोणाक कितली समजणी आहा घेतल्या गाय कितले पड तुमी चात्ता गाय देवाक देव कोण आत्मो कोण आनी कांय ना बरें आसा राव एक मिनीट बरें आहा आमी उतरान या परतून उत्पत्तीचे आमचे सॉरी जिवांचो शिव वर्तमान पयलो ऑफिसर पयली उडवाच पळयात बरे भाशेन आयकोन समजणी मेवल्या शिवाय आमची बदलणी करूंक जायना तुका दिसता तेंच तूं वय म्हणटलें म्हाका दिसता तेंच हांव वय म्हणटलो पूण समजल्या उपरांत म्हाजें मन बदलतलें वय काय ना समजल्या उपरांत तेच्या पयलें बदलचें ना आनी ताका लागून म्हटलां मन बदलात देवाचें राज लागीं आसा मन बदलल्या शिवाय तूं आनी हांव देवाच्या राजान वयचें ना तें कशें जातलें देव देव म्हळ्यार जाता असले जायते भाव भयणी म्हाज्या जिवितान येता जायते जाणां पूण ताका सांगता हांव तें हांव नको पूण देवाचें उतर सांगलां तें देव आनी तो सांगता तें वय आनी तें जाता तुका भावार्था जाल्यार तुज्यान घेवंक जाता आनी भावार्थ तो देव तांकां लागून हांव हें शिकोवंक पावलां जायतीं भाव भयणां म्हाज्या जिवितांतलीं व्हडली मनशां आतां आनी एक भाव येयला जायते पयलीं तो येतालो खूब ताका दूख जाता खूब कश्ट वता फुड्यान बसला थिंगा वळवळटा आनी कितें जाता आनी खूब आख्ख्या भारताक भोंवलो जाल्यार देव जाणा लंडनाक भोंवन येता आनी कितें आनी एका एकामेक लागून त्या व्हडवड्यांक लागून तेज्यान भोवड्यान सोंसूंक जायना जावन त्या काम करूंक देखून जायना जायते त्रास आनी कश्ट भोगता आनी आतां परत तो 2 वर्सां तें 2-3 वर्सां म्हाका सोडलो तेणें 2 वर्सां न्हू आं 1-2 वर्सां सोडलो आनी आतां परत तो लेवू लेवू हाटल्या देरांतल्यान भितर सरलो परत येयला आमी अशें करता न्हू मागीर जाता त्रास जाता तेन्ना मागीर आमी पळय जाता जाल्यार मातशें लेवू जावन येता आतां एक पावटी येयला तो पूण झगडी करून अशी येयलेली पावटी तो म्हाका झगडी करतालो आनी कसली झगडी तूं कर तूं दाखय तें कशें हें कशें आनी उलोवन मागीर ताका सांग बाबा तूं सांगता तशें म्हाकोड्यान जायना पूण हें सांगता तशें करीत जाल्यार तें जरूर जाता तूं चलता तशें म्हाज्यान चलोवंक जायना हें सांगता तशें हांव चलोवंक तयार आहा आतां बदलूंक कोणें जाय तुवें हांवें तें बदलचें ना आनी आतां मातसो एक पावटी पयलेच मिटिंगेक देखून येयलो तो 2 वरां
पूण मातसो बदलली कशी म्हाका दिसल्या आनी हांव जरूर जाणा म्हजो देव तेजें जिवीत बदलतलो हें 100%. पूण जरी तर ताका खुशी आसत जाल्यार देव म्हाका व तुका खुशी ना जाल्यार आपूण येवन आमच्या जिवितान मिक्स जायना हें उगडास करात. आनी एक पाटी सांगता देव कोत्तलो म्हणटा आनी तूं तर दादागिरी कोता वो तूं तो देवाक जागो दिना वो देवाक करूंक तुजें जिवीत दिना खालती सोड जिवीतूच तुजें दिना जाल्यार देव देखून तुज्या जिवितान मिसोल जायना. देव जाणा एका दिसाक तूं पोत्तून म्हाज्याशी येतलोच ह्या संवसारान जाल्यार थिंगा पूण येतलो निमाण्या वेळार पूण थिंगा कडेन कांय करूंक उबा वचचें ना. आनी देखून तो सांगता अब्रामा बरोबर इसाका बरोबर जाकाबा बरोबर जेवणाक बसतले पूण देवदूत तुमकां व्हरोन मुकोणान उडयतले आनी थिंगा सगलीं आसतलीं कोण दांत करकरायतलीं. मागीर तितून कसलो फायदो आसचें ना. जेवण मेवतलें पूण त्या जेवणाक स्वाद आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयकात वच भयणी. ओरंबाक सोगले रोसने आदीं सोबत आसलो. पुरो ओरोम म्हणल्यार कितें एक एक उतरां केन्नाय तूं बायबल वाचता जाल्यार तुमकां म्हाजी एक उदाहरण एक शिकवण कशी हांव कसो शिकलां हें तुमकां शिकोवपाक वो तुमी तें शिकपाक बायबलाचो मोग तुमच्या जिवितान भितर सरपाक केन्ना भितर सरतलो मोग बायबला सांग पळोवया. केन्ना भितर सरतलो बायबलाचो मोग जेन्ना देवाचें उतर हांवें वाचलां हांवें आयकलां हांव समजलां आनी म्हाज्या जिवितान घडलां खुशाल जातलो. जाता मरे तें आनीकूय फुडें केलें आनीकूय जातलें मेवता मरे तें मेवतलें ही आशा वाडटली ती बायबलाची. आनीक दुसरो कोण ना तुज्या जिवितान दुडू भांगार ना तें काबार जातलें पूण देवाचें उतर संवसार सोरो पर्यंत उत्तलें. हालेलुया. एकलो पासून खुशाल जावंक ना देवाक वाखाणी दिवंक ना देवाचें उतर तुमच्या जिवितान म्हण कोणें देवाक वाखाणूंक ना. नाका तुमकां देवाचें उतर संवसार सोंपो पर्यंत. आनी जेव सांगता हांव तुमच्या सांगाताक संवसार सोंपो पर्यंत आसा म्हूण. तुमी गायना कोत्तात पूण तेजो अर्थ तुमी आजुनूय समजनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच बाय. ओरंबाक सोगले रोसने आदीं सोबत आसलो. सोबत म्हणल्यार कितें देवाचें उतर आवाज आवाज ओतम्याचो आवाज सोबत. आदीं खंय देव गडगड्यान उलयतालो गडगडो मारून आनी इस्रायल पोरसां भिताली. देवान मोइसाक हितून काडलेलो पूण मोइसेसाक सांगलें मोइसेस तूं आसा तो जागो पवित्र तुज्या पांयाचें आणू काड. मोइसेस भिवंक ना अदीक फुडें गेलो पळोवपाक आणू काडल्यो आनीक तें कितें कसलें अजाप तें. आनी देव ते कडेन उलयलो भिरांती विण्यांनी काजीदारपणान तो बोल्लो. आयज हांव आनी तूं हो देव म्हणून हें देवाचें उतर म्हणून आमी वाचता पळय तें आमी काळजीदारपणान बोत्ता काय आमी फुडें वचोन पळयता काय. हो सोबत आसलो तो सोबत कितें तेजो नियाळ कोत्ता काय हांव चिंता काय तें कितें पळय तें केन्ना करूंक ना जाल्यार म्हज्या भयणांनी आयज सावन सुरू करुया आमी. करुया काय नाका. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सोबत आसलो मागीर आनी सोब देवा सोवे आसलो. आनी सोबत खंय आसलो देवा सोवे फकत आवाज आसलो. कोणा कडेन आसलो देवा सोवे आनी मागीर आनी सोब देव आसलो. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. देव कोण आसलो सोबत आवाज आसलो सोबत आसलो. आनी हे 3 वळी दाखयता आमकां ह्या शब्दाचो वालोर तुजो आनी म्हाजो वालोर. मागीर ते फुडें वाच. ओरंबाक तो देवा सोवे
आसलो. मागीर ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात. कशे रचल्यात? ताचे वरवीं ताचे वरी म्हणल्यार कितें? शब्द म्हणल्यार कितें? उतर. आतां हिंगासर उतर हाडलें. हां, उतर म्हणनासतना, उतर उलयनासतना, उतर आयकोनासतना एकूय वस्त घडना. तुमी जाणात एक झाड उलयता म्हणून त्या झाडाक आयकोंक येता म्हणून खबर आसा तुमकां? सगळीं जाणां झाड आयकता? तूं उलयता झाडा कडेन? तुजें आयकलां झाडान? 100%? झाड आयकोना? आयकोंक येयना? प्रेज गॉड. केली जाणां म्हणटा झाड आयकोंक येता आनी झाडाक आयकोंक येयना. आयकोंक येता. प्रेज गॉड. आनी खरेंच झाडाक आयकोंक येता. भयणी म्हाजी, तुका देवाचें उतर आयकोंक येयना देखून तूं म्हणटा झाडाक आयकोंक येयना. समजता? उदाहरण दिता तुका. जेजू झाडा कडेन उलयलो, हांव ताका तेका विचारता, तुमी सगळीं जाप तेन्ना दिना तुमी. आतां तुमी पळय तावणेन कशें घालता तें तेका. तें आतां बरे भशेन शिकोवंक आशेता आनी तुमी गडो गडो करता तेका. आतां तुमी बोट दाखयताय तेका? ना. प्रेज गॉड. जेजू झाडा कडेन उलयलो म्हणून आयकोनासतना उलयलो. झाडान आयकलें. चिंता कित्याक गो? बायबल वाचूंक ना? तुका कोडये भाशेन रचलो? देवा भाशेन रचलां? तूं कोड्यान झाड उलोवंक जाता? आयकोंक जाता तरी तूं सांगता तें? तूं कोड्यान झाडा कडेन आयकोंक जाता तूं सांगता तें? हो भावार्थ तुजो आहा. तुका भावार्थ तो जरी जेजू कडेन उलयलें तूं ना म्हूण कशें म्हणटा तर? भावार्थ म्हळ्यार कितें? दोनीय वचून उलयता मुगो भयणी तूं. चॅम्पियन मुगो तूं सारकी. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. बरें कांय नसो. कित्याक हें भयण म्हाजी समजून घेयना. ताका तें देवाचें उतर बसोन हिंगा आहा पूण तें आयकोन समजून कांय घेयना. आयकता तें पूण त्या उतराची समजुणी ताका अजुनूय मेवना. पूण एका दिसाक जरूर ताका मेवतली. देव जरूर ताका समजायतलो. प्रेज द लॉर्ड. झाडाक आयकोंक येता आनी झाड आयकता. जावं आनी दुसऱ्योय वस्तू ह्या संवसारांतल्यो आयकोंक येता. कित्याक? ती देवाची रचना. देवान तांकां रचल्यात. उदाहरण दिता तुमकां हांव. झाडां तुमचेंय आयकता. म्हाजी बायल एक दीस कोणाचेर आमच्या सोयऱ्यांचेर गेलोली. ती मागणें करची मनशां, आमी मागण्याची मनशां. आनी ती जाणा आसली ती आमचेर मागणें घेताली आनी वयताली. पूण अकस्मात तेजेर पावले उपरांत तेजेर एक पपायेचें झाड आसलें आनी देडश्यो पपायो जाताल्यो. धाकटुल्यो 3-4 इंचाच्यो 3 इंचाच्यो. आनी तिका एकूच पपाय आसली दिसता म्हाका तेका. तिणी बायलेक सांगलें, पळय गो ती पपाये पळय कसली जाता आनी कितें ती देरांतूच जाली सारकी. मातशें मागणें कर तेजेर. आनी म्हाजे बायलेन पपाईक सांगलें, एय जेजूच्या नांवान तुका सांगता, हे फुडें हे पपाय न्हू व्हडल्यो जावं दी. आनी फॉरेंच ती पपाय येद्दीशी जालेली आसली ती येद्दी जाली. आनी तीच पपाय त्या घराब्यान काडली आनी हाडून म्हजे बायलेक दिली आनी सांगलें, पळय पपायो जायनातल्यो, तुवें मागणें केलें आनी येद्दी व्हडली पपाय जाली. ही पयली पपाय तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून हिंगा दाखोवन दिलें झाड तुजें आयकता.
जॉन चॅप्टराचे ते आयकलोलें मागीर हांवें वचून झाडां उलयलें आनी मागीर तेची फुलां बी बरी येयनासलोलीं मागीर आफ्टर 2 months उदयत रावलें ताका वॉटर बी करपाक लागलें आनी देट वॉज चेंज आनी ताका बरी फुलां येवपाक लागलीं. प्लीज गॉड झाड आयकता झाडाक कान आसा तशेंच देवाचे सगले रचणेक कान आसा. हें आमकां शिंगपाक लागून तेन्ना आमी म्हणटा कितें जायना पाडें तें आनी कसलें तें बरें न्हू तें बरें तें न्हू बरें हांव न्हू बरें कोण न्हू हांव न्हू मोकोडेन तेजो बरो कुयदाद करूंक जायना. आनी देवाचें उतर जेजू शिकयता आमकां झाड बरें करात झाडाक बरें करात झाड बरें जातलें. एक वडेन जेजू गार्डनराक एका उदाहरण दिता. एक गार्डनर कोण आसलो आनी एक दोनी आसलो आनी तो म्हणटा अंजिराच्या झाडाक तिका रोयता आनी 3 वर्सां जालीं कांय ताका फळ मेवना म्हाका कित्याक बेश्टी सुवात आडायता तिका दुसरें झाड घालया कातोर तें काडून उडय. पूण तो मोग करपी त्या झाडाक बरें करपी तो म्हणटा दोनया आनी 1 वर्स हांव तेज्या मुळाक वांयें काडटां ताका सारें घालतां आनी पळोवया आनी तर ह्याय वर्सा ताका फळ जायना जाल्यार मागीर तूं कातर मागीर तूं अधिकारी. आयज पसून तेजो अधिकारी हांव तें ल्हानूच आसा ताका वाडोवपाक म्हज्या हातीन आसा आनी ताका लागून तो आपूण कश्ट काडटा तो वांयें काडटा तो सारें घालता त्या झाडाक बरें कोत्ता आनी त्या झाडाक फळ जाता. तेच भशेन अधिकार आमकोडेन देवान दिलोलो आसा सोरपाक विंचवाक आमच्या पांया ताळा मोसूंक. आतां सोरोप खंयचो तो धांवता त्या सोरपाचेर पावोन जाय तो ओगी रावतलो ना तो घांस सोरोप आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत हाडटा पळय तो आमकां आमचीच उतरां भिवयता काय ना. हांवें तो म्हणली एक कल्या उडी मारली कित्याक लागून भिरांत कोण आसा ती हांव म्हाकाच पिलो म्हणून सोरोप कोण जालो देवान म्हाका भिवपाक अधिकार दिला. तो अधिकार कित्यान म्हणूंक जाता म्हाज्यान भिरांतेचो देवाचें उतर घेवन देवाक आर्गां दिवन हांव सकाळीं उठल्या उपरांत देवाक आर्गां तुका जेजूक आर्गां तुका बापाक पवित्र आत्म्याक हालेलुया थँक्यू जेजूस आयज म्हाका बरो दीस दिला बरें जिवीत दिलां बरी भलायकी दिल्या बरी गिरेस्तकाय दिल्या बरें बेसांवांनी बोल्ला बरें आनी बरें 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 जाल्यार सोरोप रावतलो. सोरोप बरो म्हणून म्हाजे तोंडी उतरां बरीं भायर सरता तेन्ना तो वायट मनीस म्हाज्या मुखार रावतलो. सो हो सोरोप एका पांया पोंदाक दवरूंक वायट चिंतनां वायट उतरां वायट कोन्न्यो वायट घडण्यो जे कित्याक येता जिवितांत ते तुज्या आर्गांच्या वाखाणलेल्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं हेजें निसणटण जाली. कोणाचें वायट मनशाचें सोरपाचें आनी तोच तो आदलो देंवचार एवेक फुटयलोलो पळय तो तेजे मोतीन वायट उतरां वायट चिंतनां घातलेलीं त्या सोरपान आनी ताका लागून आयज हो संवसार गुलाम जालो देंवचाराचो हो सैतानाचो हो वायट टावण्याचो. नाजाल्यार हो संवसार देवान तसलो रचूंक नासलो आपल्या सारक्यान आपल्या स्वर्ग आहा ते भाशेन संवसार रचलोलो आनी संवसार मनशाक दिलोलो एक दायज एक गिरेस्तकाय एक गिफ्ट. कंड्यान दिता तो गिफ्ट वायट पाडो दिता ना पूण दिल्या उपरांत मागीर तो मोडटा तो कोण दितलो मोडटा काय घेतलो मोडटा म्हणून पाड कोणें केलो संवसार पाड हांवें केलो हांवें मोडलो देवान म्हाका बरो दिलोलो. म्हणत देवान म्हाका बरो गिफ्ट दिलोलो पूण हांव नोको जावन हांवें तो पाड केलो. आतां म्हाका वळख मेळ्ळी म्हाजे चुकीची आनी हांवें देवाच्या उतरांत तो संवसार नव्यान बरो करूंक देवाच्या राज्यांत प्रवेश केला. आर्गां तुका जेजूक थँक्यू जेजूस. बाय वाच. ताचें सोवें जिवीत आसलें. आयक ताचें असो म्हणटा तें कोणा सोबें तें जेजू सोवें पयलें वाच गो बाय.
ताका लागून हांव पोतून पोतून ती पयलीं मदलीं उतरां फुडलीं 2 उतरां वच फाटल्याच्या पयलीं वाचल्या ती ताचे वरवीं आं त्याच्या जेजू वरवीं वरवीं. पयलें सोबद ओरंबाक आं सोगलें रोसण्या आदीं सोबद आसलो म्हणजे- आनी सोबद देवा सोबें आसलो आनी सोबद देव आसलो. आतां हिंगासर आमकां ही गरज पोतून शिकपाक लागून सोबत म्हळ्यार कितें उतर उतर कोणाचें देवाचें खुंयचें उतरां मदें उतर जिवें सुरवातेक आमी केलां त्या उतराची आमकां वळख जाय काय नाका आतां वळख म्हाजे वरवीं दिल्यार तुमकां वळख मेवता ना पूण तेजी गोवाय कितें तुमकां वळख मेवता वय तेजी गोवाय खंय मेवता पवित्र पुस्तकान पवित्र पुस्तक स्वत आनी ह्या स्वता वरवीं तुमी संस्कारलेले जावंक देवाचें उतर स्वत कितें पळय तें वळखोंक समजलां ताका लागून पोतून पोतून तुमकां सांगता आयकोंक दिता समजोंक दिता तुमकां शिकोंक दिता ही तुमची खुशी तुमी शिंगतलीं जाल्यार वय काय ना आतां सोबद देव आसलो आतां हिंगा सान हें उलय आनी मागीर फुडें वच आतां ताचे वरवीं जेजू वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात. सोबदा वरवीं म्हळ्यार उतरा वरवीं सगल्यो वस्तू रचतात उतर म्हणनासतना एकूय वस्त ना संवसारांत उतर उलयनासतना एकूय वस्त देवान रचून हाडूंक ना कित्याक देव आमचे भाशेन वावराडी न्हू माथ्यार मारून फोरें घेवन पिकास घेवन देवान काम करूंक ना देवाक कितें जाय तें देवान म्हटलां आनी देवान पळयलां कित्याक उत्पत्ती आमकां सांगता देवान म्हटलें देवान पळयलें तें घडलां पूण आमी म्हणटा आनी आमी म्हणटा आमच्या भितर देवा भितर फरक आहा काय ना हय कित्याक आमचो भावार्थ देवाच्या भावार्था परस खूब पयस आसा खूब देव पळयता आमी रावता जातलें काय जालें काय आमकां खूब पयस रावंक पडटा आमी हिंगासर आमी उतर करूंक जाय हें उतर देवाचें हें उतर सत हें जावंकूच जाय आनी जाय सोर आमी तें उलोवंक जाय उदाहरण एक दुयेंस बरो जावसोर म्हाका पडोंक ना हांवें देवा कडेन झगडोंक जाय भुरगीं पांय कडेन झगडटा गिरेस्कायेक लागून झगडटा हय जाल्यार हें बरेंपण ही भलायकी म्हाजी गिरेस्काय हय म्हाका सयतान चल्ली जाल्यार हांव चुकलो आतां ती गिरेस्काय म्हाज्या पांय कडेन पांयन म्हाका दिवंक जाता देवान दिवंक जाता काय ना जाता पूण हांवें देवा कडेन झगडोंक जाय काय नाका जाय कित्याक हांव देवाचो पूत आनी झगडा कसो झगडोंक जाय देवाचें उतर येवन तुवें सांगलां कोणें सांगलां देवान सांगलां तुवें सांगलां तुवें म्हटलां आयज हांव म्हणटा हांव सांगता हांव तुका विचारता कित्याक तूं म्हजो पाय तूं मोगाचो पाय सर्वेसर म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना तूं म्हजो राखणो तुवें सांगलां भासावणी आहा तिका वय काय ना त्यो घेवन उरूं जाय देखून म्हणटा तो सांग देवान उतरा विसर वस्तू रचल्यात मागीर शब्दा वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात मागीर आनी रोचलोल्या वस्तू मदें शब्दा विणे रोचून आयिल्लें कांयच ना. आतां हें उदाहरण आमकां दिता म्हणजे देव उतर आनी देव नासतना कसलीच वस्त ह्या संवसारांत ना आनी एक फावटी सांगता देव कोण देवाचें उतर आनी देवाचें उतर नासतना वो देव नासतना एकूय वस्त ह्या संवसारांत ना जें कितें आमी पळयतात झाडां दोंगर उदक सुकणीं वो फळां वो कितेंय ज्या मनशा लागीं आतां तयार करूंक जायना त्यो देवान करून मनशाक दवरलेल्यो आसा हय काय ना आनी देवान सांगलां वाडत आनी चडात आतां तीच झाडां घेवन तीच फळां घेवन तीच बियां घेवन आमी ती वाडयता आनी चडयता
आनी संवसार सोबीत करता, वय काय ना. पूण ह्या काळार मनीस सैतान जाला. ह्या काळार मनीस ती झाडां पेडां कातोत्ता आनीक जंगल आहलेलें ते कितें करता, सिमिटाची कॉंक्रीट करता, सिमिटान बांदूंक करता आनी हांव देव म्हणूंक सोदता. हांवें न्ही केलां. माय कंट्री, माय विलेज, माय पॅलस नांव घालूंक सोदता. व्हडले व्हडले विला, व्हडले व्हडले 200-300 फ्लॅटां कोणाची, एक कंपनी येता आनी म्हणटा आपणाची. खूंय हा देव, खूंय हा तो मोग, खूंय हा ती निसर्ग देवान दिलोली, कोणें काबार केली, हांवें. आनी तेजो अधिकारी कोण, गुन्यांवकारी कोण, आमी. देवान आमकां सांगलां सृश्टीचो मोग करात. देवान कित्याक दिली सृश्टी ती, वाडोवपाक आनी चडोवपाक, कातोरपाक आनी काबार करपाक न्हू. हें उतर आहा काय आमचे कडेन, आमी वाडोवंक चडोवंक तयार आहा काय कातरूंक तयार आहा काय. गरज आसा. एक घरान 4 भाव जाले, एक घरांत रावता आतां 4 घरां जायी. पूण त्याच जमनीच्या हक्कारांक थिंगासोर घरां बांदूंक अधिकार आसा. आनी तोय अधिकार गव्हर्मेंट आमचो चोत्ता, वय काय ना. हें देवाच्या उतरान आमकां सांगलां. आमकां देवाचें उतर आहा ना भयणी, आमकां देवाचें उतर ना. आमचें उतर आहा शेतकाऱ्याचें, आमचें उतर आहा फोटकिऱ्याचें. आमी मान दितात तेका. जालो, टायम जालो. भूक लागली तुमकां, आयज उपास आनी मागणें. गरजेचें आहलें तेन्नाच म्हाका ब्रेक पडला. काय नजो, चल 2 मिनटां घेता न्ही बाबा. थँक्यू जिजस. तुमकां जाय काय बंद करुया. भूक लागल्या एवढ्यान, बायलेकूच भूक लागल्या म्हाजी. मातशें राव गो. वयता थिंगा सगळ्या संवसाराक चिकोन येता, सगळ्या गांवांत चिकोन येता आनी बायले फुड्यान पावलो पिड्यार जाता. आतां म्हणटा ना 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 कितें शिंगतालो कितें उलयतालो तेंय विसरायलो. फेल एग्जामीक. क्वेश्चन आन्सर फेल, पास जायना, फेल जालो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. अर्गां जेजूक. कंटिन्यू मागीर करुया. चल, कित्याक आतां तर तेका हुशाल करिना, तें घरा कडेन वचोन काडटलो धुपूड म्हाजो. कशाच आयकोंक ना तुवें, म्हाजें आयकोंक ना, तेंचें आयकोंक ना, कित्याक आयकोंक ना. तूं केद्दो, तूं वडील जालो काय काय वडील आहा, थिंगा आनी कोण वडील आहा. तूं हिंगासान वचोन थिंगा वडील कोण चडयता, वय काय ना. कसली फायरींग पडटा म्हाका. पॉलीश कशी बूट पॉलीश करून घासताय न्हू, ते भाशेन बायलो आमकां घासून उडयता. प्रेज गॉड. थँक्यू. सगळीं उबी रावया. हें सगलें मिडियाचेर आतां गेलें, कितें उलयलां पळय तितलें सायबा बोगूस म्हाका. थँक्यू. कितें जाल्यार बायल म्हाका देवान बरी मोगाची बायल दिल्या, बरी बायल दिल्या, म्हाजें जिवी सुदारप करपाची बायल दिल्या. आनी देवाच्या उतरान चलपाक सांगाती एक बरो सांगात म्हाका दिला. तर ह्या वेळार बापा हांव तुका अर्गां दिता, वाकाणटां दिनवासतां ह्या सगल्या बायलां बसत. ह्या सगल्या बायलांनी आपले घराबे त्या उजवाडाचे घराबे करूंक आनी त्या घराब्याच्यो पणट्यो जावंक, न्हय उजो जावंक, पणट्यो जावंक तेलाच्यो. आनी ते पणट्यो उद्देशी ती पेडार दवरून त्या घराब्याक उजवाड दिवंक. बापा ह्या म्हाज्या भयणाक तुजो आशिर्वाद तुवें दिला, देखून हांव तुका अर्गां दिता. तुवें म्हटलां तुमी संवसाराचो उजवाड. कोणूय दिवो पेटोवन पायले पोंदाक दवरिनात, तो पेडार दवरतात सगल्या घराब्यान उजवाड येवपाक. जाल्यार एक एक दादलो आपल्या जिवितान एक दिवो पेटयता आनी ती जावन आसा तेजी विचून काडलेली गोरकान. ते गोरकांनीक सदांच वयर दवरूंक त्या गोरकाराक तुवें सदांच तुजें काळीज आनी मोन दी.
आनी जेन्ना तो आपले घोरकान्नीक वयर दवरतलो ती पणटी वयर आसतली जाल्यार ती पणटी सगल्या घराब्याक उजवाड येतली कोऱ्या मोगान आनी एकोठान जिवंक बापा आयजें तुजें उतर जें आमकां दिलां तें उतर समजूंक त्या उतरान जिवंक आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक बापा तुजी मोजत मागता आनी दिली म्हणून बापा तुज्या पुता वरवीं हांव तुका अर्गां दितां वाकांडान दिन वाचता हालेलुया राबा शी बाबा लाबा शकात ओ राबा शी राबा 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 लाबा शत ही या राबा शी राबा 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 लाबा शता करत ओ राबा शी या राबा लाबा शा बाबा लाबा शकात ही हा राबा शी राबा 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 लाबा शत ही या राबा 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 लाबा शत हालेलुया हा रा 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 बा 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 हो राबा तला बा 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 ला शा बा 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 लाबा हा बा 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 ha ba 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 la ba 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 ha ba 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 la ba sha ba ba sha ra ba hallelujah hallelujah just thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord God bless you all.